Bourkar. Speaker sir, I would like to 1C. As per provided to the honorable member. Speaker sir, हो जो क्वेश्चन आसलो TCP डिपार्टमेंटात आसलो आनी TCP डिपार्टमेंट स्पेसिफीक एक परमिशन्स जी ग्रांट केल्ली आसा नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट 1 पार्ट आनी सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन्स ग्रांट केल्या स्पीकर सर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवान हो प्रोजेक्ट येता थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पीकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एग्जाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, सब डिविजन ऑफ प्लॉट, बिल्डींग, विलास हे जेन्ना कन्स्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें विचारलां हांवें पयर बी सांगलेलें की म्हाका डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोश्ट चॅक करता आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा स्पीकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आमी चॅकींग करता काय ना. आमी चॅकींग करता. ना ना स्पीकर सर पयलोच सप्लिमेंटरी आसा तितून तो सारको उत्तर कितें कितें परमिशन लागता हे उत्तर जाय. मिनिस्टर एक एक्सपिरियन्स मिनिस्टर 18 वर्सां तो आसा ह्या सभागृहान. सो 18 वर्साच्या एक्सपिरियन्सान ताणें सांगचें की बाबा कितें कितें लागता. 18 वर्सां आसा. ऑनरेबल मेंबराक कितें जाय. ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपल्या मतदारसंघान प्लॉट येता कोण विला बांदता काय कितें बांदता काय सगळ्या चेकिंग जाता काय ना डिपार्टमेंटांतल्यान त्यांनी विचारला. चेकिंग जाता, चेकलिस्ट आसा, चेकलिस्ट प्रमाणे केले वयता. मान्य ऑनरेबल MLA विरेश बोरकाराचें कितें स्पेसिफिका म्हाका आतां पर्यंत कळोंक ना. तेका कितें म्हाजे कडल्यान उत्तर जाय तें हांव उत्तर दिता. पूण चेकिंग हा पयलेच उत्तर सारकें ना. म्हाका स्पेसिफीक जाय पयलें उत्तर स्पेसिफीक जाय की कितें कितें तुजें कन्स्ट्रक्शन लायसन ग्रांट करता अप्रुवल दिता टेक्निकल हें दिता अप्रुवल दिता तेका कितें कितें परमिशन लागता हो पयलो हें आसा तो पयलोच आन्सर करचो. स्पीकर सर परत सांगता तेणी जे सांगला चेकलिस्ट जे आसा ते एक चेकलिस्ट हे जे पयलीं तुका सांगता हे जे प्रॉपर्टीचे जो उल्लेख करता हे सगळे फोटोग्राफ हांवें मारून हाडल्या. आतां जस्ट म्हाजे हेज्या खातीर की बाबा कितें कितें जालां तें एक पेपर हांगा आसा आनी सगळे जे चेकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चेकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चेकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पीकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी हांवें म्हाज्या कडेन जे आसा हाडलेले आसा. म्हणजे स्पेसिफीक तुका कितें जाय तुवें म्हाका जर सांगल्यार तर हांव स्पेसिफीक तुका उत्तर दिता. चेकलिस्ट आसा आनी चेकलिस्ट प्रमाणेच तेणी परमिशन दिता. आनी दुसरी गोश्ट ही जी जमीन जी आहा हेजे जी उल्लेख करता ते 2021 रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट जाल्ली जमीन ते बेश्टे तुजे इन्फॉर्मेशन. दुसरो स्पीकर सर म्हाका हे सगळें खबर आसा सेटलमेंट आसा म्हणून. स्पीकर सर आतां जो चॅकलिस्ट आसा म्हणटा आनी सगळे वयता सायटीर वयता तेंच्यान फोटो थोडे दाखयले एविडन्स दाखयले. हांव विचारपाक सोदता की जेन्ना आमी पळयता की आमच्या गांवांनी आयज कितल्योश्यो प्रॉपर्टी विकल्यो जावं त्यो घेतल्यो आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टीन स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय ते देवाचें हें आसा म्हटल्यार देणलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बांय आसा ते बांये कडेन करता आनी ओवरऑल जो देवाचें हें आसा तें जाता. स्पीकर सर आतां मिनिस्टरान सांगलें की जे प्रॉपर्टीची टोटल चॅकलिस्ट करता एज पर रिजनल प्लॅन तो म्हणटा ही सेटलमेंटान आसा. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन करून हांकां परमिशन दिली म्हणटा एज पर मिनिस्टराच्या बाबतींत. सो स्पीकर सर हें तें टेक्निकल क्लियरन्स आसा आनी एज पर टेक्निकल क्लियरन्स जो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणें हें परमिशन दिल्लें आसा आनी ह्या परमिशनान क्लियर कट सगळें मेन्शन केलां एज पर द TCP एक्ट. स्पीकर सर पण हांव एक सांगपाक सोदतां पण एक्चुअल ज्या प्रॉपर्टीन कितें आसा एज पर TCP एक्ट फॉर एग्जाम्पल थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना हें मातसो उत्तर म्हाका मिनिस्टरान दिवचें. ना स्पीकर सर आतांच ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपलो मतदारसंघ आपल्याक सगळ्या त्या लँडाचे संबंदीत खबर आहा ताका खबर आसूंक जाय न्ही रोड आहा काय ना जाल्यार. व्हेरी गुड म्हाका खूब बरें दिल्लें सर. स्पीकर सर ताका खबर आसपाक जाय रोड आसा काय ना कित्याक
कारण अशें आसा स्पीकर सर, हांगा जेन्ना परमिशन दिला तितून तुमी सांगता रोड आसा म्हणून, ओके, आनी जे हे आतां मुद्दम तुमकां सांगता थंय रोड आसा कितें ना, हे कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमचे ऑफिसर जे ऑफिसर आसा ते ऑफिसान बसोन सायनी मारता, हे हांव एलेज करता, कित्याक करता राव मातसो कित्याक करता स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इफ यस गॉट ना एलेज कित्याक करता स्पीकर सर मातसो बस मरे ना कूल बस मरे म्हणून कितें मातसो प्लीज बस म्हणून सांग हांव मातसो मंत्री cool, तो आमदार cool down, ऑनरेबल please. एमएलए म्हणून Honorable एड्रेस करता minister, बस मरे honorable म्हणून सांग ते आरजीच्या फेसबुकार उलय तू बेश्टो बोवा करू नका बाबा उलयताना रीत मर्यादा हांव स्पीकर समाज मदान म्हणपी ते मदानच तो स्पीकर सर हांव मदान काय ना, हांव सुशेगाद उलयता बरोबर सांगला तू मदान म्हणून सर हो जो हे आसा जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पयलू केला म्हणटा, सेकंड सायड इन्स्पेक्शन हांवें केला, हांवें लेटर केलें स्पीकर सर कित्याक थंय वायलेशन जालें टीसीपीचो एम्प्लॉय झालो काय कितें कळोंक ना घेवन बरें जालें आनी एक हात गावलो म्हणून टीसीपीक आनी एक आमी घेवया डायरेक्टर नासलो बांदोडकर म्हणून तेज्या वांगडा मेळोन आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी हो सायड इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट आसा जेन्ना आमी वचून केला, तुमी सगळे परमिशन ग्रांट करून जाले स्पीकर सर. ह्या रिपोर्टान आमचो लोकल पंचायत सरपंच आसलो, हांव आसलो आनी डेप्युटी टावन प्लॅनरूय तुमचो आसलो जो बांदोडकर म्हणून आसलो पळय तो. आतां स्पीकर सर हो जो रोड आसा हांगा रोडार मेन्शन केल्लें आसा की हो रोड जो आसा तो टू श्री देवबाट जो देवबाट आसा ते देवबाट आमचो वाडो आसा पळय थंय वयता नेवरा विलेज पंचायतीन आनी तितून स्पीकर सर 12 तारखेक हें केल्लें तितून स्पीकर सर तेंच्यांनी मेन्शन केला, आमी वचून पळयलो तेन्ना 3 मिटराचो रोड आसलो आनी सायड तेका हें आसा ती आसली. स्पीकर सर हांगा क्लियर कट सांगता की थंय पक्का वेल आसली म्हणून, ओके. हेजेर दुसरें हांगा आनेक जी पॉन्ड आसा वेल थंय देवाचे सगळे देवस्थान जे आसा ते थंय करता ते आसले म्हणून दाखयल्ले आसा आनी सर्वे नंबर 14/1. स्पीकर सर पण जे परमिशन ग्रांट केला तितून हे कांयच मेन्शन करूंक ना. दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा जी रस्त्या सायडीक वेल आसा ती वेल जी आसा स्पीकर ती पब्लीक वेल, ती नोटिफायड पब्लीक वेल स्पीकर सर तिकाच कंपाऊंड वॉल मारला. दुसरे स्पीकर सर तो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना, बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पीकर सर हें कळलें कित्याक आमी थंय वचून पळयलें, हेच्या पयलीं वचोन हेंच्या जे पयलींचे आसले तेंच्यान वचून पळोवंक ना. तिसरें स्पीकर सर हो जो रिजनल प्लॅन आसा आतां हो रिजनल प्लॅन हांव हाडून दाखयता आनी मिनिस्टराकूय टेबल करता, हे तुमी म्हणटा सेटलमेंट आसा एज पर दीस रिजनल प्लॅन स्पीकर सर हांगा रोड खंयच दाखोवंक ना, पण ते सांगता थंय वचून रोड पळयला आसता रोड 40 वर्सां स्पीकर जाले, 40 वर्सां जाली थंय रोड आसा आनी तो रोड आसा लोकल सगळे वयता आख्खो गांव कनेक्ट जाता. देवबाट म्हणटा तो आख्खो वाडो तुमी पावल्या एक फंक्शनाक तुमी येयल्ले स्पीकर सर थंय आनी कितलेशे आमचे बारीक समाजाच्या लोकांची जो बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंची थंय घरां आसा. स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की प्रश्न स्पीकर सांगता प्रश्न स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की हो जो रोड आसा तो आमी रोड दिवची ना, हो रोड आपणाचो प्रायवेट हे जो कोण घेतला पळय तो म्हणटा आपणाचो रोड, तेच्या दोनूय सायडीच्यान स्पीकर सर दोनूय सायडीच्यान रोडाक पायपलायन आसा, ती पायपलायन आसून पासून हांगा ह्या टेक्निकल क्लियरन्सान ती पायपलायन दाखोवंक ना. दुसरें अंडरग्राउंड केबलिंग आसा तीय दाखोवंक ना. जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर थंय वयता तेंच्यांनी ते पळोवपाक जाल्लें स्पीकर सर मात ते कांयच करूं ना. आनी जो मिनिस्टर म्हणटा एक्सपिरियन्स मिनिस्टर तेन्ना मातसो स्टडी करून येवपाक गरज आसली की हांगा रोड आसा काय ना तो. स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा जेन्ना हो जो ओनर आसा ओनराचें नांव कीर्ती रिता हो जो ओनर आसा हो स्पीकर सर कंप्लेन करता की हो जो रोड आसा तो इनलिगल. प्रश्न म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा, जो रोड कंप्लेन करता PWD की हो रोड जो आसा कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस रोड इज इनलिगल आनी तो लोकलांक थंय धमकी दिता, तो सांगता की हो आपूण रोड बंद करतलो, हो रोड लागना म्हणून. तेन्ना टीसीपीन कशी क्लियरन्स दिली कित्याक तोच सांगता हो रोड जो आसा तो इनलिगल म्हणून तो हांचो सगळे वयता आनी पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक आमच्या लोकलांक गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले. सो कसो सांगता स्पीकर सर हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पीकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा. हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना Point of order. करतलो काय ना. Names of people on the floor, are not members of the house. He has to be. He can refer to the department and the division office, whatever it is. No. हांव पर्टिक्युलर तेणे सायन मारल्या स्पीकर सर युरी राव Nothing stops him from taking names. युरी मात्र स्पीकर सर हे जी सायन मारल्या टेक्निकल क्लियरन्साचेर हांव तेका लागून तेजेर एलेज करता
आणि तो दुसरो तुमचो साईड ड्राफ्ट मेन्यू येता थंय तेजे हांवें गेले ते फावट काडलेले डिमांड्सान. स्पीकर सर, हे जे मिस एप्रोप्रिएशन जाला, जे सायडीर वचना हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे ऑफिसर अशी ग्रांट करता, स्पीकर सर जेन्ना बाय दाखयता, जी पब्लीक बाय आसा व्हॅल आसा ती दाखयता आनी तेजेर आतां कंपाऊंड वॉल भितर वचपाक मेळना. स्पीकर सर तेजेर कंपाऊंड वॉल तेगेले थंय स्पीकर सर. आनी असले समज करता ह्या मिनिस्टरान ताका पळोवपाक गरज नासली. तुका प्रश्न कितें? प्रश्न सिंपल आसा, ह्या ऑफिसरांचेर मिनिस्टर एक्शन घेतलो काय ना, आनी ही परमिशन जी आसा, जी परमिशन सारकी दिवंक नासली ती रिवोक करतलो काय ना. कित्याक खुबशे जे मिस एप्रोप्रिएशन आसा ह्या हितून आसा. स्पीकर सर, आनी एक जी वाट आसा ती शेतान वयताली मागीर दाखयल्या. एका बरोबर कितले प्रश्न विचारतो? हांवें स्पीकर सर म्हाजो स्पीकर I am not still understanding what is the येस बसून घे, एक मिनिट स्पीकर नाही बसून घे. सिंपल क्वेश्चन तुका आसा. तुका अलाव करता स्पीकर सर, ऑलरेडी हांगा जे तो सांगता आनी जे फायलीन आसा, फायल म्हाज्या फुड्यानच आसा. मेन म्हणजे कितें आसा की कोणी तरी परमिशन मागतात, तो बायचे जे उलयता ते बाय ब्लॉक करूंक ना, हे ह्या तरेन आहा. आनी ह्या तरेन दोनूय सायडीक तेका ना रे हांव उलोवन दिनो तुवें सांगलें आपलो स्पीकर सर, हे जे सगळे जे आसा त्यांनी बाउंड्री वॉलाक परमिशन जे मागल्या. आता हांवें मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा करतलो. जर पीडब्ल्यूडीन ऑब्जेक्शन केलें तूं वचून FIR फायल कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन, नो प्रॉब्लेम. आणि पुलीस मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात. तेज्या पोनाचे रोड दाखयना. 2021च्या रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले. त्यांनी परमिशन मागलेले ओन्ली फॉर बाउंड्री वॉल. बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजर्स अँड ऑल्सो हियर. 10 मिटराचो रोड शेतकऱ्या फार्मराक ते शेतान वचपाक त्यांनी दाखयल्ले आसा. ह्यो फायली आमी ईज ऑफ डुईंग बिझनस ते ऑफिसर लेवलाचेर ते क्लियर केले वयता. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट बी थंय आसता. आयज तेका जर ऑनरेबल मेंबराक जर कितें दिसता कितें करूंक जाय तेणी स्वता कोणाक सांगून FIR फायल करपाक काय हरकत ना. जर पीडब्ल्यूडी ऑब्जेक्शन आहा, आमकां टेक्निकली आमचे जे कायद्या प्रमाणे बसतात त्या कायद्या प्रमाणे रूल दिवपाक आमी तेच फेसिलिटेट करतात. नथींग मोर देन दॅट. स्पीकर सर, जशें मिनिस्टरान सांगलें, हांवें हेजेर कंप्लेन केल्ली आसा. हांवें मिनिस्टराकूय लेटर बरयल्लें आसा. मिनिस्टरान मातशी संवय घालची की ही जी लेटरां येता, कंप्लेन्स येता, बींग ऑनरेबल MLA जावं कोणा कडल्यानूय लेटरां येता, कंप्लेन्स येता लोकलां कडल्यान, तेन्ना ती मातशी पळोवची. कारण कितें आसा स्पीकर सर, आमकां ते TCP डिपार्टमेंटान भायर रावचें पडटा, प्रोटेस्ट करचो पडटा, तेन्नाच कितें एक्शन जाता. सो प्रत्येक स्पीकर सर, आतां ही गोश्ट जी आसा ही हांवें टोटल एक्सपोज केल्ली आसा. म्हाका एकूच जाय की ह्या जो ऑफिसर जो आसा जेंच्यांनी मिस एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार सायटीर वचनासतना परमिशन ग्रांट केली, TCP प्लॅनाचेर बाय दाखयता, TCP प्लॅनाचेर जो एरिया आसा ती दाखयता. सो तेन्ना स्पीकर सर, मिनिस्टर आनी ते ऑफिसर जेंका पळोवंक जायना तेंच्यांनी पळोवपाची गरज ना स्पीकर सर. प्लॅन जो आसा, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणेन प्लॅन जो सबमीट केला तोच प्लॅन स्पीकर सर सायन मारता आनी अप्रूव करता. स्पीकर सर, हे कशें जावपाक शकता? आयज आमचो जो रस्तो आसा हो रस्तो भितर गेला, हो 40 वर्सां तेजे पयर जाली. पुर्चुगेज टायमांतल्यान तो रोड आसा, मागीर ताका डांबोर घातलो. स्पीकर सर, तो रोड अजून पासून नोटिफायड जाल्लो ना. सो म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा की हो रोड पयलू म्हणजे नोटिफाय करपाचो गरज आसा. आनी दुसरें, ह्या ऑफिसरांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी विजिलन्स इन्क्वायरी ह्या ऑफिसरांचेर करपाक जाय. कित्याक हे दिल्लीकार येतले आनी आपणाक जाय तशें करतले, हें जावपाचें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी पीडब्ल्यूडीक लेटर बरयता की हे रोड नोटिफाय करपाक, म्हणजे तो रोड पब्लीक रोड म्हणून तो जातलो. ऑफिसरांचेर एक्शन घे. ऑफिसरान कांयच केलें ना. कितें करूं ना ऑफिसरान? अरे तुजोच रिपोर्ट 2 रिपोर्ट सांगता, मिनिस्टर 2 रिपोर्ट सांगता, अशें कशें जावं शकता? सोल्युशन ऑलरेडी ताका एक जो ऑफिसर जो आसा, तुजो डेप्युटी टाउन प्लॅनर जो आसा तो एक सांगता आनी हो एक सांगता, कशें जातलें स्पीकर सर? रस्तो नोटिफाय जावपाक ना, म्हाका रस्तो एक नोटिफाय जावपाक जाय. दुसरें, जो ऑफिसर आसा तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. हे कशें जातलें स्पीकर सर? म्हटल्यार आमी कंप्लेन एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवचें पडलें, आमकां हाडोवचें पडलें थंय वचोन, आमकां झगडी करची पडली. स्पीकर सर, हांव पळयता, हांव चॅक करता तो. सगळे लोकांक स्पीकर सर लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले. ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले. ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर सर. वयल्यान कितें सांगता, तो आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हूण सांगता. ही दादागिरी चल्ल्या. स्पीकर सर, तेन्ना मिनिस्टर कितें उलयता? सर, तिसरो प्रश्न फोन बसून घाल्लो, फोन घेवंक ना मिनिस्टरान. तिसरो प्रश्न तू विचारतो. पुलिशेन कंप्लेन दी. तुका जर कोण तशें सांगता आसत दी लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून, तू लोकांना कंप्लेन दी. पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता. हांव तुका परत एकदा सांगता, हे सांगता कंप्लेन दी. आमकां हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा, लोकलांच्या एकट्याचें घर मोडचें ना, हांव स्पश्टपणे सांगता.
कोण मोडटा म्हणजे कितें तर लोक हें जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता कोण तो कंप्लेन पोलीस स्टेशनात पावली कंप्लेन हांव चौकशी करपा लायता कितें जाला ते हांव चौकशी करपा लायता तिसरो प्रश्न विचार तुझो ना म्हाका सिंपल तो ऑफिसर जो आसा तशें न्ही त्या संदर्भात सीएमान तुका हें दिली न्ही एश्युरन्स म्हाका सीएमान दिल्ले आसा बरो आसा एश्युरन्स फुडलें. पूण म्हाका एक जाय की जो ऑफिसर आसा कित्याक अशें समज घडटा एक्शन कितें जाता कळपा खातीरूच एक टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला ना, तेका- एक राव, मिनिट राव, let राव, me राव, complete. तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या थंयसरल्या सोडूं ना. राव, 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 एक मिनिट ताणे प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला PWDक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली हे तुवें फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें न्ही तें. आनी देवस्थानाची बाय आसा ती बाय भायर सोडली ना मरे ती न्हू दोन बाय आसा एक पब्लीक बाय आसा आनी एक देवस्थानाची आसा ती ताणें सोडटा म्हणून सांगलें अजून पर्यंत ताणें काय दिवना देवस्थानची थंय सगळे स्पीकर सर देवस्थान- हांव परत एकदा ते चेक करून घेवन हांव तेजेर कितें कारवाई करपाक आनी जाय डायरेक्ट आनी पायपलायन स्पीकर तिसरो सर प्रश्न. 90 रोडाक तेकोंच्यो तुवें पायपलायन ना ना आसा ते भितूर आसा तो म्हणटा शिफ्ट कर आतां ती एक्झिस्टिंग पायपलायन स्पीकर सर एखाद्याच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत जर पायपलायन गेले आसत जाल्यार हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता आसत जाल्यार तेका जर ती पायपलायन काडपाक जाय रोडाच्या सायडीन घालपाक जाय आसत जाल्यार लँड ओनर आहा पळय न्ही तेणी पयशे भरचे पडटा ती रोडाच्या सायडीन घाल म्हणून कन्सर्न प्रॉपर्टी कोणी घेतली आसा तेणी परत पयशे भरप आनी ती रोडाच्या सायडींतल्यान घालून ना घेवप ना रोडाच्या ऐक, ऐक, त्या खातीर एक सांगता. मिनिट रोडाच्या सायडीन घालपाक थंय जागो आसपाक नाका तेणे सरळ already- तेणे रोड compound wall केलो. एक मिनिट रोड फोडचो पडलो. 100 मीटर रोड जो आहा पळय न्ही तो सोडून तो नोटिफाय कर म्हणून सांगला नोटिफाय नासत जाल्यार आज फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना सांगता दे रायट फॉर द Yes. PWD डिपार्टमेंट टू नोटिफाय ना, एकूच तुम्ही आता PWD तुमकां लागता विरेश बाब एकूच सेकंड जो रोड आसा पळय तो 100 मीटर न्हू ताका सेटबॅक बीन सायडीक काय दवरूं ना सो ताका डायरेक्ट ताणें ड्रेन बांदलेली आसा सो ड्रेन जी बांदल्या आनी ताका सायडीक खांबे आसा सो इल्लो पासून जागो ना पायपलायन शिफ्ट करपाक एनी चॅक करपाक लायता PWD बट ताका पयशे भरून ते घालपाक लायता TCP पळोवपाक नाका स्पीकर सर येस निलेश काब्राल म्हणजे एक फक्त हे उतराचेर हें आशिल्लें की ऑनरेबल मिनिस्टराक कंपाऊंड जेन्ना TCP एप्रुवल दिता बांदपाक आनी म्हजे प्रॉपर्टी भितर हांव सायडीन कंपाऊंड बांदता जाल्यार कंपाऊंड बांदता तेन्ना परमिशन जेन्ना आमी TCP घेतले पंचायतीक घेतले कंपाऊंड बांदपाक सो तेका सेटबॅक सोडून बांदपाक जाय वा म्हजे प्रॉपर्टीक कंपाऊंड बांदपाक जाय हांव व्हेरीफाय करता आतां स्वताचे प्रॉपर्टी No, no. Here, example, if they're on the survey plan, if the owners of the property is X, and X is applying to protect his property, so it comes on the boundary of the property, or he has to leave setbacks to there if the road is there. Yes, No, see, you understand what I'm saying, no? If I have a property, I'm asking for permission from TCP, so TCP is giving me permission. So permission is given to be put on the boundary of my property. If there's a road, I have to live 10 meters and build a compound. on the boundary of the property. Boundary of the property. Subject to That's I wanted clarification from you. श्री कृष्णा साळकर एक एक स्पेसिफिक एक मिनिट प्लीज बोला. स्पेसिफिक इंसान स्पीकर सर हेच मुद्द्याचेर माहिती न्हू ताका म्हाका तूं मागीर वयचो बॅग घेवन वयता अरे तुका तूं उलोवपा दिना जाल्यार आय कॅन टॉक वेन एवर आय वॉन्ट उलय, आय उलय, उलय. स्पेसिफिकली आस्किंग हांव उलय ऑल बिल घाल बॉब दिस मत त्याचो रावचो आज- आम कितें त्रास करता स्पीकर सर स्पेसिफिकली आज हँडलूम डे आज हँडलूम डे हांवें दिल नाही तुमकां दिलें अजून दिल नाही तू बरं काय केलं तुका Honorable Minister should specifically tell us, if you look, your TCP permission has granted for subdivision of 11 plots in this 14/1 survey number, but your government noting that is there in this file. At number 3, it is shown approval for 12 plots. So what is this confusion about 11 and 12 plots? Speaker sir, Honorable Leader of Opposition, whatever he is raising a query, I have already asked the department to give me an answer. Road needs to be, one is of the road which you have asked, and as a road widening is concerned. No, not road. 11 plots. 11 plots and 12 plots. I heard the 11 and 12 plots. I'll get No, the note information. is there. and Yes, file note हा तेजेर ते घेता information तुका दिता हांव. बारमो आहा ते मात चेक कर स्पीकर सर, आम्ही
आमी हे जे परमिशन दिले वयता this is given at the divisional office. Ultimately, it is my responsibility when I am answering on the floor of the house. Second thing is this So from 12, from 11, how it became 12? This Just check this. discrepancy of 11 and 12 plots, CTP is sitting here, she'll give it to me, I'll answer it now in a few minutes, I get the information why the... कृष्णा साळकर. स्पीकर सर म्हजो इतलोच प्रश्न आशिल्लो की तो रस्तो तो दाखोवना म्हणटा तो आमकां आतां दाखोवपा मेळटा काय म्हणून मंत्र्यान हें दिलां की तो नोटिफाय करपा आतां PWDक सांगता सो म्हाका दिसता प्रश्न जितलो रे तुका हांव दितलो रोखडोच. Speaker तुका sir, जितलो रे. तूं कित्याक भिता भियेता कित्याक तूं? येवपाक गरज ना. नाका सगळ्यांक दितलो रे हांव. हय धाडून दिता. total subdivided plots permission given is only 11, it's not 12. No, how much was asked? Permission given, subdivided plots are only 11. How much is asked, I have not gone This into is it. your note, I would place it. And file doesn't come to the In minister. the file note, it is put for 12. Maybe, but permission given is only for 11. Oh, yes, Their so it's total subdivided architectural. plots are 11. I will call for the file and I'll have a look Here, at this it. is the note, I'll give it to you. No need, I'll call for the file and have a look at it. I got the file here. रिप्रिमेंट तुझे आसा? काय ना मंत्र्यान उत्तर दिलां की तो नोटिफाय करपा लायता म्हणून PWD रोड हय स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सांगलें मुख्यमंत्रीन जे अश्युरन्स दिल्ले आसा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ते PWD मूव करून नोटिफाय करपाक सांगतले. श्री प्रेमेन शेट. स्पीकर सर तो ऑनरेबल MLA विरेश बोरकरान जो प्रश्न काढला त्या संदर्भात म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा. अशें जेन्ना गुंतागुंतीचे विशय आसता तेन्ना TCP डिपार्टमेंटाचे ज्येष्ठ अधिकारी वचून तेंच्यांनी ते इन्स्पेक्शन करता काय ना होच म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा. ना ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला TCPचे ऑफिशियल्स जे आसा आयज बी सकाळी तांकां सांगलेलें आसा की तुमी जेन्ना उत्तर दिता उत्तराचें सोडून दिया पण तुमी जेन्ना खंयचेय परमिशन दिता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट विथ फोटोग्राफ्स फायल जावन आसपाची गरज आसा. I have also today given directions to them that it should be available so that if there is anything we have photographic evidence and also the visit has to be verified by at least 2 officials. श्री वेंद्रेगस. स्पीकर सर एकूच आदी जस्ट एक. स्पीकर सर जेन्ना TCP आपूण येता म्हणटा न्हू जाल्यार लोकल बॉडी थंय आसता त्या लोकल बॉडीकूय ते कन्सिडर करता काय ना हेजें बी सांगचें. लोकल बॉडीचं कितें विरोध बी कितें असल्यार ऑब्जेक्शन फायल केल्यार तेजेर आमी लक्ष दिवन तेजेर आमी व्हेरीफाय करूं शकता. पण परमिशन जे विचारतात कोणाचो जर समज तूं ऑनरेबल मेंबराचो जर प्लॉट असलो तेजे गायडलायना संबंधित विशय आहात तर आमी वी आर बाउंड टू गिव परमिशन. मागीर पंचायतीचे ना मागीर पंचायत फुडें NOC दिता तो पंचायतीचो विशय जाता मागीर. बिकॉज आय थिंक तो एंट्रन्स ऑफ MDR आहा आता प्लॅनाचे चोयता MDR एंट्रन्स आहा आणि ते एंट्रन्सा PWD गे परमिशन आहा हॅज PWD ग्रांटेड द परमिशन तुमक जेन्ना TCP दिताय ते MDR गे परमिशन PWD गे परमिशन आहा MDR सध्या ऑनरेबल मेंबर सध्या जो रोड जो हा तो MDR तो मेन रोड जो दाखयला प्लॉट एक सायडीक हा मदीं 6 मिटराचो रोड हा एक कडेन 3 मिटराचो रोड जे शेतान वयता ते पेदुर्गे शेत तें पेदुर्गे डिमांड कितें आहलो शेताक तूं आतां 3 मिटर मुट्टा तूं 3 मिटर म्हूण हांवें तुका सांगिल्लो 3 मिटर तेणी पेदुर्गे फील्ड जागेलो डिमांड आहा ना सर डिमांड माझी जमीन न्हू ती डिमांड आणि ना बट आता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोणाची इट इज पीपल्स लोकल एक्सेस I know that no but one sec here the situation is like this. Honorable member has asked a question here. I have not only once 2 to 3 times I have gone through this because this is a postponed star question. Basically we have seen that the concerned person whoever was the original owner has sold his land to somebody else. Now government is not in the business of selling land. Here 3 meters access is left for the farmers. 6 meters or 6.1 meters is a road that goes tapers towards the end. And there's a main road in the front. What Honorable Chief Minister has said, nobody can block this. He has on his own left that road was there. He has tarred it and he's given it, and there are some 4-5 houses towards the end of that illegally tarred it. Huh? Illegally tarred it, right? He has illegally tarred it. No, private property, why does he require permission? We are saying that he cannot block anybody's access. तू इल्लीगल म्हणटा कित्याक रे तू इल्लीगल कित्याक म्हणटा तो लिगल मर रस्तो अरे काबराल कित्याक Yes, postpone star question number 2. उलयताय ना रे तूं कितें जाता स्पीकर सर दुसरी गोष्ट कितें आहा प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचे भितर आमी आनी ताका फर्दर डायरेक्शन दिवं शकना ते एक्वायर करून मागीरूच आमी हें करूं शकता म्हणून तेजेर बी वन हॅज टू टेक दॅट व्यू इन टू कन्सिडरेशन.
Next, postpone star question number 2. दुसरी गोष्ट एक हावजा गांव स्पीकर सराक हांवें सकाळी पत्र बरयल्लें. I am going to be answering every question that you ask me. There is no problem. I'm not giving any information. राव मातसो बस हांव उलयतां मातसो राव मातसो बस रे हें कितें आनी? गाडी येलोपी बस मातसो बस 2 मिनटां बस. हांवें स्पीकराक सकाळी पत्र बरयलां की आयज पार्लमेंटान बी नाल्यार हांगा जाता की आमी हांगाच नवे कायदे करता म्हणून. काल किरण रिजिजू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लमेंटरी अफेर्सान सांगला जे मॅटर सबज्युडिस आहा ते पार्लमेंटान डिस्कस जावंक शकना. माझ्या मर्यादित कितें हांव तुका उत्तर दिवं शकता. अरे आम्ही सबज्युडिसिंगा जायत मॅटर डिस्कस केले. हे गोंयच अरे हांव तुका उत्तर दिता. इंटरेस्टिंग ना. तुका जाय ते उत्तर दिता. हांवें फक्त पत्र बरयलां आनी इन्फॉर्म केलां. कितें पयलीं सांग म्हाका. तू जाय ते विचार जाय ते विचार. ताणी सांगलं आपण आन्सर तो करता दिता नाही उत्तर. आन्सर करतो म्हणजे हांवें फक्त नजरेक हाडून दिला. मातशें सुसेगाद आता मातशें सुसेगाद हा. स्टार क्वेश्चन नंबर 2A. ये 2A. नाही कॉल केलं नाही हांव दुसरे सेकंड नाही खूप जाण अशें म्हणून टायम पळय म्हणून टायम हाफ एन अवर जालो एक क्वेश्चन. Holle सेनापती Yes. मध्ये 2A. 2A. Let बस I called out. Yes. 2A. 2A. Speaker sir, as per what has been provided to the honorable member of the बरें house. स्पीकर सर ऑपरेशन आमी जालो पयले विका आमकां आन्सर दिवं नाय. आतां आन्सर दिलें. सो ऑनरेबल मिनिस्टर देर इज एन इस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ ह्युमन बिहेवियर. आमी हे केना न्ही द सायन्स ऑफ इकॉनॉमिक्स कॉल्स इट कंज्युमर बिहेवियर. दावार करपाक लँटॉक The law is in simple words. The less you have, the more you want. The more you have, the less you want. And when I say that, it's because the situation आज गेलते असेंब्लीन आमकां एक स्टॅम्पेड जाली हिंगा. प्रश्न आन्सर दिले. आतां आन्सर दिले. Speaker sir, LAQs are today given, but how much we can chew and digest? Definitely, there's a lot of wastage that will happen because there's a lot of serving on the table that you are given. Specifically, आता येता Speaker sir, answer सारक दिल नाही. आता clear, I'll be very specific. First of all, because I will begin by clearing the clutter. I call this the clutter. And Honorable Minister, kindly take note. Point A, my sub-question clause A is eliciting information under 16B, 17(2), 39A of the TCP Act for the last 5 years. I had asked this information. The question was on technical clearances, change of zone and correction of zone. Answer जो provide मागा केला annexure A1 आणि A2 is list of only 39A आणि 17(2). You have given no information of application under section 16B. You have not given the answer. Speaker sir, annexure A3 जे technical clearances pertains to only Bardes Taluka of 2020. No file notings or TCP board remarks are enclosed. I had asked for the TCP remarks and file notings. You have not given that. Speaker sir, point B, sub-clause is on zone changes. Zone changes that are notified in the last 5 years. Details of complaints received, illegal plotting, hill cutting, हे सगळे मागलेले आणि action taken report. आता हितून A1 म्हणून तुवें annexure दिला. This A1 is duplicate of B1. Or whatever your annexure is. No fresh information. प्रश्न विचारा. मातशें आयक स्पीकर सर हे सार स्पेसिफिक. अशें म्हणटा तुका उत्तर ना, मातशें फुगार जायनाका. उत्तर तूं दिला. फुगार कोनाका. नाही सांगितलं तुका. This is an important issue. मातशें फुगार काडाका. मातशें फुगार जाता जाल्यार मातशें सायडीन दवर तो गायलो तो गोड्या. Speaker sir, annexure B2 पड आहा. This provides only the count of offences under section 17A. I had asked for year-wise details, year-wise complaints. No action taken has been given. Ada, point C. 17(2) अंडर हांवें सांगलेलें की जे तुगेले consultant हाय, professional हाय, हेंचे annexure C पड्या, you have given only names of the professionals. You have not given their qualification, no experience details, no empanel documents, no survey numbers are provided in this point C. Ada, point ऑपोजिशन इतले प्रश्न विचारता तो आन्सर करपाक शकता. हे रिप्लाय दिल ते प्रश्नाचे मागीर येता. प्रश्न point D. आता हितून under section 17A, very specifically, I had asked for low-lying areas, for survey numbers, for Speaker sir, एक मिनिट.
17A is related to hill cutting, low lying and Yes, yes, kitchen then element. I know it is hill cutting. My question was also on hill लो cutting. लायंगाचे No, विचारता I'm telling you, one second. उलय हांव रावता उगी हा, बोस मरे, हांव बोस मातसो राव तू बी लो लायंगाचे हिल कटिंग कितें पोना वयता थंय मागीर कितेंय विचारल्यार कन्फ्यूज जावपाचें मागीर गोष्टी Answer I विचारले survey number, village, taluka, number of cases tried and decided, case wise details. Your annexure D gives an aggregate data of last 5 years. Case wise तुम्ही दाखवेल ना ते सोड आना स्पीकर सर हे सगळे जरी तो चोयल्यार आज गोंयांत एक बोवाड जाला की दिस गव्हर्नमेंट इज बेसिकली opposition leader प्रश्न विचारले, ताचे उत्तर दिले त्या पेक्षीचे की तू भाषण करता. ऑफ लँड फ्रॉम तू भाषण करताना प्रश्न विचार. कॅरिंग Speaker, sir. कॅपॅसिटी सारखी स्पीकर सर इतले आतां उलोवपाक इतिहास आतां ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन सांगले म्हाका क्वेश्चनूच कळना कितें क्वेश्चन उलोवपाचें. सांगता गोंयांत बोवाड जाला आमी आतां आमकां इतले हे शिकले ना conversion तेजे सारके. घालोले, आमी शिकलेले न्ही. पास केला नाका सारकें माय slowly प्रश्न विचार तुझो पहिले पळय 3 प्रश्न विचारले तुमकां. Why have you not provided information under 16? Honorable Why leader of- supplementary No, no, data? honorable leader of opposition. आता supplementary One sec. data. ना, You supplementary just- जे येता, मातशें I will answer all your questions, but answer You have not specific. answered. अरे, You are येता specific. आता. you asked me one by one by one. I have answered. pointed to what answer you have given. All is flaws. All flaws. Speaker sir, हे जे सवय जे झाले तुम्ही बी मातशे लक्ष घाला हे 5-5 वर्षाचे डेटा विचारतात 5-5 अरे डेटा पांच डेटा आमगे राय. नो प्रॉब्लेम अरे आमगे राय. opposition leader बोल. अरे अरे प्रश्न विचार प्रश्न विचार. Basic question. Why have you not provided information under 16B? Why TCP board remarks are not provided? You see one second, my boss. How many applications have been converted under 16B, under 17(2), under 39A? Specific एक हे मुगेला पहिलो supplementary. पहिलो supplementary. बसा बसून घ्या. Provisional and final. उलयता न्हू रे, मातसो Provisional बस. and final. Opposition leader Yuri, just Yes, answer. लास्ट पार्ट ऐकूंक ना कितें सांगता तो. No. How much have you converted under 16B? Conversion is done by revenue department. This is change of land use. Change of Conversion land सगळं change of land use येता. under 16B, तू under चुकीचे विचारता. 17(2), हे जे 39A. विचार एक मिनिट मातसो राव हे जे करेक्शन Change of land. अरे मातसो राव मातसो opposition leader बसून घ्या, बसून घ्या. करेक्शनाचे विचारल्यार उत्तर अरे विचार. Correction of zone. अरे. कितले केला 16B under, 17(2) under, Opposition leader, 39 under. स्पीकर सर हांव उत्तर दिता त्यांनी प्रश्न जसो विचारला तसोच आन्सर दिला त्यांनी इंग्लिशीन विचारला हांवें इंग्लिशीन म्हाका जे समज आहा इंग्लिशाचें तितकेंच हांवें इंटरप्रिटेशन करून उत्तर दिला त्यांनी चुकीचें म्हणू अरे तू इन्फॉर्मेशन दिला इन्फॉर्मेशन दिला हांव उलयता सांग मरे तू कितले हांव सांगना तू तू बस सांगतालो मातसो कोट्यान हांव- काँग्रेसीन हांव- घेतलो. हांव- हे speaker पळय sir, तू कितले आणि opposition हांव leader. तेका Opposition चार leader, शब्दात कित्याक सगळें म्हाका उत्तर दिता नाल्यार हांव बसना. हांव सांग बसना, म्हाका तेका उत्तर एरिया उलोवन सांग दी. सेक्शन वाईज सांग स्पीकर सर त्यांनी जे उत्तर प्रश्न विचारला त्यांनी 16B चे विचारलेले आसा 16B चे आमी लॉ तो कॅन्सल केलो तेजे पयलीं प्रोविजनली 6,500 एप्लिकेशन आशिल्ल्यो आनी ते नंतर 9,500 वयर आशिल्ल्यो एप्लिकेशन आनी आयक रे मातसो सायबा लिडर ऑपोजिशन मातसो आयक 2 मिनटां म्हाका उलोवन तरी दी मागीर तूं म्हाका सांग कितलें जाय तें इन्फॉर्मेशन मेन म्हणजे कितें जालें तेन्ना 1 कोटी सुमार स्क्वेअर मिटरचे वयर कन्वर्ट जाल्ले ते प्रोविजनल बी तेका नाका ते प्रोविजनल तेका ते अख्खें जाय म्हाका हय आख्खे जाय काय नाका ना प्रोविजनल ना फायनल ते सांग म्हाका सगळे सांग सारको रिपोर्ट दी तुका आतां म्हाजे कडल्यान कितें जाय सांग कितें सांग सगळे सांग 16B अंडर 17(2) अंडर 39A अंडर प्रोविजनल जाय काय फायनल जाय काय सगळें कितें जाय न्ही प्रोविजनल फायनल दोन्ही सांग मातसो 5 मिनटां शांत राव आनी हांव शांतीनीच तुका उत्तर दिता हे जे 16B चे आशिल्ले आमी कायदो केलो 16B चे कायदो आमी तो कॅन्सल केलो कित्याक आमकां दिसलें की आमकां तें मॉडिफाय करून फुडें वचपाक जाय कित्याक लोकांनी जाय ते एप्लिकेशनां घातलेलीं प्रोविजनल जे जाल्ले प्रोविजनलान 6,500 एप्लिकेशन आशिल्ल्यो आनी फायनलान 1,200 काय 1,300 टोटल धरून एक क्लोज टू अरावंड 9,000 एप्लिकेशन आशिल्ल्यो 1 कोटीच्या वयर स्क्वेअर मिटर तेन्ना ते प्रोविजनल एंड फायनल धरून आशिल्ले
ते जाले तो विषय जालो 17/2 17 लाख कितें तरी आशिल्ले ते आयज सुप्रीम कोर्टान आहा ते सबज्युडिस आहा हायकोर्टान बी काल डिसिजन दिल्लें आसा की आमी फुडें वयचे ना जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टान डिसिजन जायना म्हणून तुका जे फिगर आहा ते फिगर हांव दिता हांव एज फार एज 39A इज कन्सर्न तुवें जे सांगलां एक लक्षात घे तुमी जे क्वेश्चनां विचारता ते क्वेश्चन करेक्शन म्हणून तुवें विचारल्यार करेक्शनान 17/2 जे आमी करेक्शनाचे उलयता ते फक्त करेक्शन ऑफ रिजनल प्लॅनाचेर जे आसा ते आमी अमेंडमेंट हाडलेले त्या आदाराचेर तुका करेक्शनाचेच इश्यू येतलो तुवें जर म्हाका सांगलें कन्वर्जनाचेर तुवें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक डायवर्ट करपाक जाय कित्याक कन्वर्जन आमी सनद दिना कन्वर्जन सगळें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट दिता चेंज ऑफ लँड यूज तुवें सांगल्यार ते मागीर 39A आमी येवं शकता 39A जे कितें हें जाल्लें आसा आयज पर्यंत 39A म्हाज्या हांगा आसा 39A 950 सुमार एप्लिकेशन आयल्या कन्सिडर केल्या फक्त 200 एप्लिकेशनां कन्वर्ट केल्या आनी तेजेर आमी फक्त 35 एप्लिकेशन्स आमी फायनली नोटिफाय केले कितली स्क्वेअर मिटर जमीन अरे आताच सांगले तुका Square meters 39A under सांगले ना. स्पीकर सर 39A अंडर सांगले ना आणि तुझे सरकार असताना 9.5 कोटी केल्या मच्छराव तू हाडलो मरे सरकारान तेन्ना हांव नासलो सरकारान ते किती करपाक. उलयता तू हाडला मग कितें सगळे आमचे सरकार दुसरा प्रश्न विचार तुझा एक हांव सांगपाक सोदतां आमचे सरकाराचे उलयताय ते थोडेशे हिंगा आहाय जे कालसांव भितर पासून कितें घाताय ते काँग्रेसा उचता काय ना अरे कालसा म्हणजे कितें म्हाका ते थोडे स्पेसिफिक काँग्रेसीचे उलयना काय माझे स्वप्ना येता हांव आतां स्पीकर सर 16B आतां तेणें सांगलें कायदो भायर मारलो 1.5 कोटी स्क्वेअर मिटर आतां म्हणटा 17 लाख स्क्वेअर मिटर अंडर 17/2 39A अंडर आन्सर दिल ना आतां हांव स्पेसिफिकली मुगे सेकंड सप्लिमेंट विचार आतां स्पीकर सर लोकां मदें एक भिरांत आहा की हे लँड एलिनेशन जाता दिल्लीचे शर्मान वर्मा सेकंड होम करपाक येताय कॅरिंग कॅपॅसिटीची गोंयची सारकी स्टडी केली ना आनी कालच्या दिसाक पासून आमी स्पेसिफिकली बाब मोवीन आल्लो तेणेय सांगलें की हुंय ना हुंय रू अर्बन म्हणटाय ते कन्सेप्ट जाता नाव इफ आय लुक एट युअर 39A आय एम कमिंग ऑन 39A 35 cases of land use change, majority of them involved orchard to natural cover, cultivable land to settlement. One second. Point of order. Not a single cultivable land has been converted. Because, sir, I will whatever come to comes that. in provisionally, forget Speaker, Because, sir. sir, What he let is me- talking let- is no. One no, minute. you- No, I am not ready Because, to. sir, Baba, let me- just one second. Let me tell you, you No, don't you give me don't the tell me. answer. I am telling you. Because, sir, no. Arey, let- you can't always tell me. You also have the art of listening here. Just Yes, sir. 30 seconds. Politics Yes, is fine. an art of the possible. This is an art. You तुका are तो good उलोवंक with जाय, making उलय. art. I know Yes, that. उलय, One उलय, second. उलय, प्रश्न- Because, sir, प्रश्न. आता ये notable patterns if we see, there is one Enigma, large tracts, Enigma properties, 1,64,000, Green First Estate, 52,000. There's very those choices because what is seen, there are cases where settlement area requested matches 100% of the property size. So, no provision for open spaces, roads or ecological buffers. This is one sec. Speaker, sir. Speaker, One sir. minute, one- Speaker, please sir. disturb One sec. the One Buddha, sec. Speaker, sir. One sec. Point of order I would like to raise. हे जेन्ना आमी चर्चा करता हावजान हे चर्चा आमी जेन्ना करता कित्याक हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज करता जाल्यार लोक मिडिया आनी हे सगळ्या लोकांक खरें दिसता की कितें तरी वेगळेंच चल्लां म्हणून हांव कित्याक सांगता आणि तू अजाप दी मातसो मरे, राव. तुझे चल्लां म्हणून अरे, हे हांव point of order. हांव म्हाजो I'll finish the second. राव रे हांव मातसो तुजे फक्त माय पॉयंट ऑफ व्यू आय एम पुटिंग देन यू कंटिन्यू आय एम नॉट Correct. स्टॉपिंग यू Anna, आय एम because, sir, आन्सरिंग under 70 एक मिनिट हे जेन्ना सांगता तेका कायदो बी खबर आहा तेका रूल बी खबर आहा तेका गायडलायन्स बी खबर आहा तो वाचून येता तेका सगळें खबर आहा मेन म्हणजे कितें आहा जेन्ना आमी चेंज ऑफ लँड यूज करता प्रोविजनली करता हांगा एक्स टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर बी हांगा बसल्या जाय ते टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर हांगा बसल्या मेन म्हणजे कितें आहा जेन्ना चेंज ऑफ लँड यूज करता तो एक फर्स्ट स्टेप जाता तेजे नंतर जेन्ना तूं प्लॉटिंग आनी ते बाकीचे करता तेन्ना तुका ओपन स्पेस कंपल्सरी सोडचे पडटा ह्यो सगळ्या गोष्टी प्रोसिजरली एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 म्हणून अशें बरं, हे केलें तू answer आनी तशें दिना. केलें म्हणून Yes. चुकीची Because आहा मार्क मिसगायड second करू नाका supplement माझे प्रश्न विचार. on the 39A under 17(2) Speaker sir, annexure if we look, this emerging data also is a troubling picture. Why I'm saying that, Speaker sir, 25 entries, I just scanned only 25 entries. Your data is so much, 1,20,000 square meters, including areas in command area. One sec.
I want to also draw his attention that command area Mukhyamantri is the only chief minister who's brought it that cultivable land will not be considered and also But there is command area areas within law command- आयला. आणि एक स्पीकर सर Speaker sir. की जर कितें चुकला हे आम्ही न्यायालयाचेर आम्ही विश्वास दवरून हा जे कितें न्यायालय चुकला पण ते गोंयचेर राव राव विश्वास मातसो. ना, आम्ही सरकाराचेर. ज्युडिशरीन आमचा पूर्ण विश्वास Speaker आसा. sir, आमकां करेक्ट करतले हेच्या कितले उलयल्यार जावचे ना ते ज्युडिशरी सुप्रीम कोर्टान तांकां ठरोवन दी कितें ते सारकें आनी तांकां आमकां न्याय Speaker दिवचो. sir, तुझा प्रश्न विचार. प्रश्न पडे हा, if we look, you are now the 17-2 was bought under a small Goans whose land was wrongly zoned. पण data चोयल्यार the land parcels are neither small nor Goan. वयर आहे रे ते. Not small nor Goan. मुगेले supplementary दुसरो. Why the department is allowing large scale conversion of paddy fields Because and sir, orchard point of land? order, we are not converting land No. under section 17(2). Because sir already convert केलो हा Because list. sir, we are not converting land under section 72. It is correction. He is wrong. He is not understanding what he is saying. Because sir ये orchard land पण हा तुये settlement zone convert Because केला sir, I am not converting any square inch of land under 17(2). land use change केलतो. Because sir, I am not even doing change of land use under 17(2). But you are not doing then this is on the Because sir, he is not understanding what he is asking. अरे I speaker will sir, educate him when I am तुझा answering. झाला अरे बाबा, correction. चांगला correction तुका परत सांगता correction तुका कळना तू कितें विचारता ते सारखे विचार उत्तर बी सारखे असले तुका. मरे म्हाका मरे भुरगेपणान उगडास येतालो उगडास कितें प्रश्न विचार. कोण पेंट माताय मो राती ब्रश अरे ते पेंटिंग तुवें हांवें दोगूय पेंटिंग केल्या ते सोड बस. आता प्रॉब्लम कितें हा प्रॉब्लम अशें हा की why I am specifically saying that you are not understanding what I am saying. This is not in piecemeal. Directly change the catch. This was not sir. small and not for प्रश्न खंयचे कितें आसा विचार म्हणजे हांवें पयलींच सांगलेलें आसा की करेक्शन 17(2) जाता फक्त करेक्शन कन्वर्जन रेव्हेन्यू मिनिस्टर correction 17 lakh is for small Goans. चेंज ऑफ लँड यूज गोंयकाराक कितले हेल्प केले तुका लिस्ट दिता. आणि दुसरी गोष्ट कितें स्पीकर सर हे जे 16B आमी ते त्यांनी प्रश्न जो विचारलो तेका हांवें सांगले ते आमी ऑलरेडी कॅन्सल ह्याच हावसान आमी कॅन्सल केल्लो आसा कारण तेका देयर वाज नो हॅड टू मागीर ते तुवें आन्सरान दिवपाक जाय आसलो म्हाका cancel केलो. दुसरी गोष्ट कॅन्सल केले म्हणून कदाचित दिवंक तुका दिता हांव टेबल 1.5 कोटी केल्ली दुसरी कोणे open केले, कोणे close केले? चेंज ऑफ लँड यूज चेंज ऑफ अशें करून मागीर ते ना मंत्री बाबा तू सारको आर्टिस्ट ना, जाला हांव- सारको इतलो आर्टिस्ट जाला अरे, व्हेरी क्लिअरली स्पीकर सर हे शब्द today Goans are scared of Speaker, sir. allocation of land. अरे, This is a major issue with which the Congress government had fallen. Bab Digambar Kamat, we need whether you are going to take this regional plan, second Speaker, supplementary, sir. to Speaker, the sir, I am not people. understanding. आमका नेलो regional plan. त्याचे झाले 3 सप्लिमेंटरी त्याचा प्रश्न झाले 3 सप्लिमेंटरी तुझा प्रश्न उरला. विचार. तिसरो हे जे तू जबाब दिल ना ते तू अजून गुणायता अरे, डॉजिंग कोणाक रे डॉजिंग कोणाका तू सरळ विचार क्वेश्चन सरळ येतले उत्तर बरें. तू गोल जाऊन येता All goals are no, you are, पेंटर will you bring a new regional plan for the state of Goa? बिकॉज सर जे कितें सरकाराचे नीती आनी पॉलिसी आहा हे सरकार योग्य तरेन योग्य टायमार विचार करतलो कितें आमकां बरें आहा मुख्यमंत्री हावसाना हांव बी हावसाना केन्ना योग्य करतो? ते तुका ते केन्ना सरकार ते तू ऑपोजिशनान अरे, मागीर opposition ऑपोजिशनाक आल्या. हांवें उत्तर दिला आमी योग्य तरेन आमी योग्य टायमार आमी डिसिजन आमी घेवया कितें आहा ते करया तिसरो सप्लिमेंटरी मग अरे, तिसरो सप्लिमेंटरी जे येता मंत्री अरे, नायक दिला आता स्पीकर हे सर, जे एका हिलकटिकाचे दिला, तीन Speaker जाऊन sir, गेले, चौथा तिसरो मुगेलो आता in your answer what I have seen and I was shocked कळ्ळें तुका न्हू ते शॉक आनी मातशें दुखल म्हाका म्हणजे ते कांतार हा मरे दुखता ते भाशेन ते दुखता 108 सकयल दवरल्या तेजी efficiency 1000 हिल कटिंग कंप्लेन 1000 तुगेली कंप्लेन हा तुवें बरयली ती हा स्पीकर सर हांवें हाडल्या अबाउट हिल कटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा अंडर द नेम ऑफ अनऑथराइज प्लॉटिंग एंड लँड फिलिंग केस अंडर प्रोसेस मु तुवें आन्सर दिला टू बी आन्सर्ड बाय HQ हे येला लेटर सेंड टू पुलीस टुडे स्पीकर सर इवन तुगेली एक कंप्लेन हा जे तुवें काणकोण उमके इट इज सेड एज अंडर प्रोसेस अंडर दिस 17A पॉट सेक्शन हा एका आता या सेक्शनात दान नाही टूथलेस लॉ टुडे स्पीकर सर स्पेसिफिकली I would place before the honorable minister 1000 cases single in this particular cases how many people have been prosecuted 1000 it is a
It comes under revenue, it comes under you, it comes under the home department, but specifically I will give you some cases. This tamasha that is happening because of land filling. Speaker sir, survey number 130/7, Siroi village, illegal development of orchard land into fraudulent NOCs, no road or construction permission, no open space left. Survey number 209/1, both सांगतो का शेल्डे village. माचे ये सर्वे नंबर घे, sale of orchard land आणि WRT land is also sold. 50 illegal constructions have come. Both list and did अरे हा उठूंगच ना बस आणि किती म्हणता तू माझे हे कर. New illegal colony is termed. Speaker sir, survey number 226/1/A, again in Shelde village, 13 illegal plots. Speaker sir, 155/1/A, Siroi village, sale of paddy field. Speaker sir, survey number 230/16/A, again in Siroi village, illegal development in orchard, paddy, cultivable zone, using without your TCP notice. Speaker This sir, is your whether I allege that your department. अरे you're talking of hill cutting. Yes, not hill cutting and illegal plots. All, Speaker sir, एक minute. I charge that your अरे department don't is charge, handling tell club. me what you want. No, will you? अरे I am telling you. Get it to the original. Speaker sir, what honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडे illegal plotting जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचे पडटले, कित्याक हे लोक भायल्या भायर प्लॉटिंग करता आनी भायल्या भायर प्लॉट विकता आनी लोकांक एक मिनिट. अरे मातशें राव रे, मातशें राव. जाणा पूण तरी बायपास करून करता न्ही. No. This illegality today 1,000 hill cutting. अरे 1,000 hill cuttings. आवलो, काय तुझी जावं ना. एकूय लोकांक तुम्ही you all have not taken this to any logical conclusion. Sir, Yes. honorable leader of opposition has spoken and now he has to listen to me very carefully and very patiently. As far as plotting करता बाब विजय सरदेसायान section 49 हाडलेले तरी बी आमकां त्रास आहे. ते तुझ्याच टायमार हाडला ते. NOC for आणि implement nobody can develop plots. आय स्पीकर सर कितें जाता की हे प्लॉटिंग गांवांत जर पळयल्यार खुबशे कडेन इलिगॅलिटी चालू आसता. मागीर आमी एक्शन घेता. आमची बी एक मर्यादा, आमी थंय FIR फायल करूं शकता. दुसरी गोष्ट आमी कितें एक्शन आमी घेतल्या कोणी आमकां कंप्लेन केल्यार जर I'll just give you the survey numbers again. I will tell you what I am doing. 1,000 hill अरे cutting listen. not a single case you have registered. Because Speaker sir, तुगे केस पड्या तुगेली under process. खबर आहा म्हाका. Because आतली फोन करून लायली. स्पीकर सर हांव जे सांगपाचो आहा तेका तेजेच इट इज इन कन्करन्स विथ हिम ओनली. You give me officially now on the floor of the house. I will give you the And survey numbers. I will make sure that the department files FIR, because our role is to file the FIR, then prosecute, then it goes through its natural course. I will make But sure. it is not going to any. I will no make happy ending. I am telling you that I will Natural file course is FIR. happening, but no happy ending. Speaker sir, last time It is not a spa for a happy ending. 1,000 cases. Tell that happy ending and all the 1,000 rest. cases It have is been town planning registered. department. Not a Happy ending single and all, I don't FIR. understand what you're talking. Speaker, I didn't know early in the morning. that's why I asked you. गोंयकाराचे वाडपाक जाय. Yes. गोंयकारा हॅपीनेस Honorable leader of opposition. पहिली Honorable leader of opposition, happy ending definition you know in your mind. I don't know. Yes. Explain to me. Speaker sir, Yes, बसून घ्या. happiness I don't know what is this happy ending this leader of opposition of Goa wants. वाडपा जाय. Your leader in Delhi wants happy ending and you want happy ending. We want to work. Speaker sir, happy ending म्हणून कितें happy ending कसले happy ending? Speaker sir, Specific leader जाता दिता सांगता ते करता 1,000 हॅपी एंडिंग बी दिता तुका सगळे सुंगी जाता डेफिनेशन सांग म्हाका कळना ते हॅपी एंडिंग कितें हॅपी एंडिंग आमदार आसता पळय अरे युरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॅपी एंडिंगाचे सांग हॅपी एंडिंगाचे सांग रे कितें आतां मरे तुका happy ending. हा हॅपी म्हाका खबर ना कितें खबर ना? आर्टिफिशियल प्लेयर मरे व्हडलो स्पीकर सर आयक आतां तूं व्हडलो बॅट्समॅन मरे आयक आतां स्पीकर सर कितें आहा व्हेरी सिंपल. एक लक्ष सरकारालो आहा हॅपीनेस इंडेक्स गोंयकारालो वाडपाक. आतां गोंयभर बोर्ड जाला that their lands are being alienated, that there is a sale of land. Yes. I don't think that's the question which I'm placing it on the प्रश्न. बरं स्पीकर सर हेजेर एक्शन घे. स्पीकर सर हेजेर एक्शन घे.
सर्वे नंबर दिला. पण हॅपी एंडिंग म्हाका But I will give you the what I have खबर आहे ending happy सांगतो मग तुका. ending? तुका खबर आहे happy Happy ending? ending how what I know what is happy ending is when a person asks for justice and when that justice is delivered, it is called happy ending. Yes. Bottom line. झाले When तू person सांग asks for justice. झाले action. Yes. When the तू person सांग asks for म्हाका justice. specifically and it- हांव action घेता. And it is you have to give a happy ending. दोघांचे Giving तू justice to that एक person. हजार case That is called happy ending. एक कोण? बरोवन दिया I have described what is happy ending. Speaker sir, प्रश्न किती आहे? दोन वस्तू तू आमगेले लीडर ऑपोजिशनाक तू हिंगा थिंगा हें कोणाका दे आर कमिंग फ्रॉम अ फुटबॉल बॅकग्राउंड करता. आलेमांस दे तेंक तू डॉज आलेमां कोणाका प्रश्न किती आहे तुझा? स्पीकर प्रश्न किती आहे तुझा? प्रश्न मुगे स्पेसिफिक प्रश्न घ्या, विजय. स्पेसिफिक क्वेश्चन Yes. 16 बी अंडर सेनापती. let me this no I have given a definition सेनापतीन दिवपाक पडटे स्पीकर सर 16 बी अंडर हांव उलयतां जेन्ना पयलीं सद्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान 16 बियाचे तुवें ताका आन्सर दिला यू हॅव केप्ट इट ब्लँक नथिंग ओके अरे yes you have not 16 बी लिसन टू मी दिता म्हूण सांगला न्ही ताका. ना दित म्हणलो सद्या दिला तुवें Yes, yes, स्पीकर question सर done. almost 9,000 plus odd cases ते have been नात नाही done. आता. Whenever we get this, let us be serious. Some sections are there, whatever. It is for the welfare of Goans. Goankara pasot, Baila pasot anai. Let Goans be happy. But in one particular, Poilin so je amgelo TCP minister ra, tene 7,500 case केलो. Almost 1 crore 35 lakh square meter has been converted. I am not talking death. You have cancelled everything fine. ऑफिशियल लोकां कडेन तुमी कोट्यांनी पयशे गेले ऑफिशियल अनऑफिशियल कितें गेले ते खबर ना म्हाका ऑफिशियल गेले ते लोक मुको येताय हांव थिंगा आमदार जालो म्हूण आतां हांव 1 करोड 35 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन 1 करोड 35 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हॅज बीन कन्वर्टेड बाय द एक्स टाउन प्रश्न किती आहे? स्पीकर ओपन केला क्लोज केला नो आय प्रश्न किती आहे विचार तुका? No, Ata, crores of money is come in your government treasury. Okay, so you all have cancelled it. So that you all are going to adjust it now. No. And हे जे कॅन्सल झाला कॅन्सल झाला but whose fault? It is whose fault? ऐक Whose fault? You have to hold someone accountable for it. Or police तुम office से गेले, you all have cancelled because it was bad in law, whatever it is. Now you all have cancelled it. So no it was not bad it was not cancelled because it was so bad. now, so if the house have cancelled it, you all have Please scrapped the scrap section. the section, brought in 17.2 for corrections and 39. Court asked you to do it. Yes. Court didn't ask us to do anything. And also second thing is that we will find a modality for the people who have paid the money because if anybody has paid any money, I'll get you the statistics of that. That will actually Official fund and the- unofficial हो. अनऑफिशियल मोठो ते जाता दुसरो ते मुखार एडजस्टमेंट जातले माझ्याकडे लांब नका ना रे साहेबा ते बोटा बिटा ते तुकाच खबर आहा ते खंय आहा त्यो येस पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 3 तुका जाय ते उत्तर हांव दिवं शकना 3B येस पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 3 श्री चंद्रकांत शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे टॅग दिलो आहे येस ओके या पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 2B विरेश बोरकर 20B 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 Speaker sir, answer as per information that is provided to the Honorable MLA. स्पीकर सर आता खूप डिस्कशन जाले आणि खूप कितें म्हणून लागले करक्शन लँड यूज चेंज हे खूप जाले सो स्पीकर सर हो स्पेसिफीक आसा की 39A जितून आयज कितलीशी लँड यूज चेंज आयज कितलीशी सजेशन केल्ली आसा आनी कितलीशे ऑलरेडी लँड यूज चेंज जाल्ली आसा सो आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतले दोंगर कातरिता दोंगराचे निसंडान केल्लें आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर ऑर्चर्ड लँड हांगा सगळें चेंज जायत आसा गोंय कशें काबार जाता तें सगळें पळयता सो स्पेसिफिकली स्पीकर सर हांव चड घुवणयना हांव स्पेसिफिकली विचारता अंडर सेक्शन 39A अजून पर्यंत कितलो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा गोंयभरान अक्रॉस गोवा हो पयलो Speaker sir, honorable MLA, तुका हांव कॅटेगरिकल अश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दिता जे गायडलायन हांव एक मिनीट घेता पयलीं तुका एक्सप्लेन करपाक 39A कोर्टान बी सांगलेलें आसा की इट्स अ एक्सलंट मेकॅनिझम वेर यू हॅव ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांचे तुजे आयज ऑब्जेक्शन हांवें पळयलें इतलें ऑब्जेक्शन हांवें वाचलें तूं म्हणटा हांव वाचना हांवें विरेश बोरकर म्हटल्यार हांवें पयलीं म्हाजे कडेन येता ते दुसरी गोश्ट फुडें येता ना तुवें जें सांगलां एक खंय गायडलायनाचें वायलेशन जावंक ना 39A आनी इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें
फायनली एक गोष्ट 39A अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्या जावंक ना 2,70,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा आनी आयज हांवें आतांच तुजे पयलीं उत्तरान दिल्लें आसा जेन्ना युरीन विचारलेलें की 960 एप्लिकेशन आयिल्ली तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना तुका जर स्पेसिफीक हांवें उत्तर कित्याक सांगलें एक करेक्शन आमी करेक्शन आनी हे चेंज ऑफ लँड यूज हे सगळे टर्मिनॉलॉजी आधाराचेर डिपार्टमेंट उत्तर दिता पूण तुका जर स्पेसिफीक कितें सांगूंक जाय पॉयंट आवट करूंक जाय म्हाका खबर आहा तुज्या मतदारसंघान जाय ते पयर म्हाका तुवें जो विशय सांगलो शिरगांवचो विशय सांगलो जाय ते तूं विशय तूं रेज ऑब्जेक्शन करीत आसता पूण स्पेसिफीक म्हाका कितें दी जे खंय कितें गायडलायनाचें वायलेशन जालां हांव एक्शन घेता स्पीकर सर बरी गोष्ट आसा की मिनिस्टर रियलायज जालो आनी तेणें पळयलें की आमची इतली कंप्लेन्स आसा जी आमी ऑब्जेक्शन्स घातलेली आसा सजेशन दिल्ली आसा अंडर 39A पण बरी गोष्ट आसून अजून पर्यंत म्हाका रिटर्न तरी कांय मेळिल्लें ना पण स्पीकर सर स्पेसिफिकली आमी आतां पळयता की आमच्या सानांद्रे मतदारसंघान शिरगांव गांवांत 42/1 पार्ट 42/2 पार्ट हो सर्वे नंबर आसा हितून 5,000 स्क्वेअर मिटर तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें की थंय आमचे म्हाताऱ्याची घुमटी म्हणून थंय आसा देवाचें सगळें देवस्थान थंय जाता आनी तो स्पीकर सर ऑलरेडी रिकमेंडेशन फॉर चेंज ऑफ झोन गेल्लो आसा पार्टली नॅचरल कवर जो आसा आनी पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हो ऑलरेडी गेला सजेशन हो एक जालो स्पीकर सर दुसरो जो आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात 44/1 कुर्का विलेज पंचायतीन 6,000 स्क्वेअर मिटर हो टोटल ऑर्चर्ड लँड आसा तिसरो स्पीकर सर 59/1A हो मंडूर विलेजीन आसा 74,115 स्क्वेअर मिटर इतलो एरिया पार्टली नॅचरल कवर पार्टली मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन पार्टली ऑर्चर्ड लँड स्पीकर सर तसोच आतां चवथो एरिया सर्वे नंबर 127/5 हो भाटीम विलेजीन आसा 8,384 हो स्पेसिफिकली जो आदलो जो MLA आहलो तुमचो BJPचो फ्रांसिस्को सिल्वेरा तेजी प्रॉपर्टी तो MLA इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाऊस वी ना हांव मुद्दम मेन्शन करता कित्याक स्पीकर सर हांगा परत हो प्रॉपर्टी घातल्या पार्टली नॅचरल कवर सेटलमेंट पार्टली नॅचरल कवर आनी झोन विथ NDZ हेरिटेज ट्रायल म्हटल्यार हो सगळो जो आसा आनी बफर झोन थंय लेक आसा भाटीम लेक जो आसा तो थंय आसा स्पीकर सर हो एक जालो हो बी ऑलरेडी गेल्लो आसा आनी बांबोलीम विलेज हांगा स्पीकर सर 94/1 हो जो आसा 20,754 स्क्वेअर मिटर एरिया जो आसा पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप हो स्पीकर सर आता हे जितले वयले हांवें सांगले 4 सांगले ते स्पीकर सर आता सद्याक सजेशन ऑब्जेक्शनाचेर आसा अजून पर्यंत नोटिफाय जाल्ले ना म्हटल्यार 93,499 हो अजून नोटिफाय जावंक ना मागीर हो स्पीकर सर बांबोलीमचो 94/1 बांबोलीम विलेज 20,754 हो स्पीकर सर दिल्ली घराचो हो ऑलरेडी नोटिफाय जालो स्पीकर सर म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा की हांवें जे ऑब्जेक्शन आनी सजेशन दिलां अशें कितलेशे जाणांनी गोंयभरान ऑब्जेक्शनां घालता सजेशन घालता हो स्पीकर सर पर्टिक्युलरली हो सर्वे नंबर 94/1 हो सर्वे नंबरात जे आसा ते रिवोक करतले काय ना कारण कितें आसा स्पीकर सर तो आख्खो कवर आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा नॅचरल कवर आसा आता ऑलरेडी थंय हिल कटिंग करपाक चालू केला दोंगर कट करपाक चालू वयरसून रस्ता लोक म्हाका फोन मारून विचारता थंय कट जाता मरे म्हणून सो प्रश्न सिंपल आसा हो 94/1 जो आसा बांबोलीम विलेजीन तो रिवोक करतले काय ना कित्याक म्हाका कांयच रिप्लाय येवंक ना स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सर्वे नंबर सांगल्या एक बी फायनली नोटिफाय जावंक ना आतांच मुख्यमंत्री कडेन सांगतलो की आमी गायडलायन जे स्ट्रिक्ट धरल्या आनी मुख्यमंत्री नवे कायदे जे हाडल्या ह्या कायद्यांचे खंयच उल्लंघन जावपाक दिवपाचें ना आनी तुमी जे सांगले आतां की हे सर्वे नंबराचे सगळे ते फायनल नोटिफाय जावंक ना जे खंय तुका तुजे सगळे म्हाजे मेजार आहा तुजे सगळे ऑब्जेक्शन आहा जे खंय हांव ऑब्जेक्शना जे तुवें जे सांगलें जे क्रिटिकल आहा ह्यो एरिया आनी फुडें प्रोसेस करपाचो विशयच येना प्रोविजनलान जायते गोश्टी आमी जायते लोक येतात घालतात केन्ना केन्ना आमकां परत एकदां व्हेरीफाय करचें पडटा म्हाका इतलेंच तुका सांगपाक जाय की तुजी एरिया जी आहा तुवें जे सगळें दिल्या आयज सकाळी हांवें एक कॉपी म्हाका हाडून दिया म्हणून सांगलें म्हाका स्वता वाचपाक
आनी तुका जर दिसता खंयची स्पेसिफीक एरिया विजीट करपाक जाय काय आमकां तुवें आतां देवाचे सगळे घेतले म्हणून म्हाजेर मातशें एंटेना मातसो आला देव हांव सगळे देवाचे खूब करता सगळे देवाची देव भूमी म्हटल्यार म्हाका परशुराम भूमी म्हटल्यार आख्खी देवाची भूमी आयक मातसो हांव उलयता न्ही परशुराम भूमी अरे हांव तुमच्यात उलयता मिरामार अरे बाण घेवन अरे पळयता बाण घेवन आसा परशुराम तो पळयता सगळ्यांक आता तो कितें उलयता म्हाका खबर ना. स्पीकर सर माझं स्पेसिफिक हांवें सांगला की अरे ऐक रे, सांगला देवाचे मातसो आयक मातसो अरे हांव उलयता तें आयक ना, न्ही तू आत्ता सांगले की एकूय सांगना म्हणून एक झाला 94/1 झाला 20,754 स्क्वेअर मीटर अरे हांवें सांगलें तुका speaker sir, तुज्या वांगडा येवन चॅक करता सोंपपाक जाय तें 12:30 1 मिनिट होऊन बंद करतो 12:30 टाइम आहा स्पीकर सर एंडिंग स्पीकर सर एक झाला 94/1 हेचेर एश्युरन्सूच दिवंक ना रिवोक करतले काय ना तो येस Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people and elected panchayat members of Sattari Taluka due to short staff in the office of BDO Sattari, which is causing inordinate delay in completion of developmental work files, other proposed works related to the panchayat, and steps the department intends to take to address the delay in the developmental works and other administrative functions. There's a serious issue of short staff in the BDO office. There's 12 panchayats, but is handled only by one JE and one AE who has an additional charge of Sattari. So 12 panchayats handled by just one JE. And the BDO officer besides this is entrusted with other so many matters, court related, all this. आमचे GI चे जो फायली आसा, आमचे 15 फायनान्साचे जो फायली आसा, they are pending for months together for preparing estimates. मागता की honorable minister कडेन आमकां बेगीतले बेगीन थोडे extra LDC, extra UDC, एक extra JE आणि एक full fledged full time AE दिवचो म्हणून हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आणि माननीय मंत्र्या कडेन की आमकां बेगीतले बेगीन हो स्टाफ एंड इश्यू Yes. you could sort out the issue of Panchayat the Mantri. BDO office, please. नोटेड Yes. जे ते म्हणटा ते सारखे आहा एक कडेन डबल चार्ज ट्रिबल चार्ज आसा जेईची आनी काम सारकें जायना स्टाफ शॉर्टेजी आसा हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून आमकां ते दी म्हणटा पयरूच आमी फायल प्रपोज केला इवन आमकां 2 एडिशनल ई जाय म्हूण हे भशेन आमी हो घेतलेलो आसा मुद्दो आमी तो सॉल्व येस करतले श्री गोविंद गावडे Speaker, sir, I rise to draw the attention of this House for the urgent public importance about the Maya Kelvai Panchayatan Devasthan of May, Bicholi has been at the center of the Plorunj Mahajanship dispute. This sacred temple, deeply significant to the people of the May and devotees across Goa, has frequently witnessed ritual restrictions, festival suspensions, and even temporary closure. Speaker, sir, म्हाका इतलेंच सरकारा कडल्यान जाण जावपाक जाय की ही सगळी परत एकदा देवस्थानाची जी जात्रा आसात किंवा देवस्थानाचे वेगळे वेगळे पुजा रिच्युअल्स जे करीत आयिल्ले आसात पूण थोडोसो इंटर्नल कॉन्फ्लिक्ट लागून हे सगळे काही गोष्टी भाविकां भितर एक भिरांत निर्माण तयार जाल्ली आसा सरकारान हाजेर थोडोसो पावल कितें घेतिल्लें आसा का I'll seek a reply, speak a report from the Mamladar. येस येस श्री शंकर मावणकर Speaker, sir, attention of the House is drawn to the plight of the daily commuters travelling by Kadamba shuttle bus service from Vasco to Panjim or Margao. There are no fixed timing for these shuttle buses as this route are sometimes there are no buses. As a result, people reaches late at their workplace. Further, the condition of these buses are very bad. They are old and are leaking during the monsoon. Also, there is no proper bus shed for the shuttle service and hence people face a lot of hardship standing in queue, especially during the monsoon. Step the government intend to take in this regard. Speaker, sir, Honorable Minister सांगपाक सोदता आमची जी शटल सर्वीस आसा थंयसर एटलिस्ट एक शेड घालपाक कित्याक लोकांक खुबशे ते त्रास जावपाक लागलेले आसा सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष घालून ती आमकां एक शेड घालून दिवची म्हणून सर एक्चुअली ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आसले पण ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सिटार ना म्हणून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मागता की मातशें तेणें लक्ष दिवचें आज
attention of the House is drawn as regards to the people of Kuchare from the plight of Mr. Pawan Madiwal, a young constituent who was diagnosed with kidney failure in June 2021 at the tender age of 26. Following initial treatment in a private hospital, he sought care at Goa Medical College, Bambuli, where his mother was identified as a potential kidney donor. However, due to high blood pressure in the donor, the GMC committee ruled out the transplant at the facility. He then approached Healthway Hospitals Private Limited, Goa, where a successful kidney transplant was conducted on 19 September 2024 with his mother as a live donor. The procedure was performed with all necessary approvals from GMC and Transplant Soto Committee. The total cost of the transplant was associated medical expenses amounted to rupees 19,18,770. Out of this, only 1,61,000 was covered under a DDSY scheme. The remaining amount was arranged by his father by taking loans and borrowing money from others, placing a huge financial burden on the family. Upon constant follow-up with the Director of Health Services for support under the Mediclaim scheme, which is still existing, Mr. Pawan was repeatedly asked to furnish the final bill and a detailed breakup of the expenses. When a detailed breakup of the bill was requested to enable reimbursement of the balance amount, the hospital declined to provide it, stating the transplant was done under a consolidated package and hence no further bill details would be issued. Due to this, the remaining amount could not be claimed or reimbursed. Why should the public have to suffer and bear financial hardship when they are availing services under government-approved scheme? I urge the Honorable Health Minister, who is not in the House, and the Honorable Chief Minister in the matter to ensure that a mechanism is established for transparency and accountability in billing by empaneled hospitals. The government may take urgent steps to ensure no citizen is denied. The House may be informed of the steps the Honorable CM intends to take. Simple case, simple. हांव 1 minute सांगता. तेजे kidney transplant हॉस्पिटलान 21 वर्सां भुरगो GMC जावना आनी GMC करना म्हणलें. तेणे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान गेले. थंय ते ट्रान्सप्लांट जाले. मेडिक्लेम सोटो म्हणटा तो ट्रान्सप्लांट GMC डीन हँड करता की कोणाचे ऑर्गन दिता ताका अप्रुवल दिलें. पूण आज पासून स्पीकर सर ते पयशे तेणे मोडलेले ताका मेवना आनी मेडिक्लेम स्कीम जी आसा तो तितून बसता. आतां फक्त तो वाडो हांगा वयता थंय वयता. ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून ही मेडिक्लेम क्लेम मातशें दिवचें अशें रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर. स्पीकर सर केस माझ्या कडेन दिवपाक लाय हांव इंटरव्यून करून ताका दिवपाक लायता. Stay attentive, Costa. हाडपा लायता पेपर. Because sir, attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Kepe Municipal Garden, which has been neglected for several years, with no renovation and beautification undertaken. I urge the government to clarify what steps does the government intend to take in this regard. Speaker sir, let me 1 minute. Honorable Chief Minister, Home Minister na, this municipal garden in Kepe, in fact, last when Joachim Baballo, urban minister, then kelne, anik that's fatlan ata हे कामू जाला. To bring to your notice, Honorable Chief Minister, I had got that work sanctioned from CSR, ONGC land, almost for 45 lakhs. Your Kepe municipality has not given me the NOC. So Yes. Kepe municipality, I will make a letter to your department. Give me the NOC. Give me assurance because Yes. स्पीकर सर त्याने धाडून हांव दिवपाक लायता. Sri Carlos Pereira. Honorable Speaker, I draw attention of the House to the problems faced by children and parents due to Bal Rath bus not dropping the children in certain internal roads within the villages in the same constituency but several kilometers away on the main road due to restrictions in mileage despite route in the circumference of the village in the constituency and not traversing beyond, thus making inconvenient and unsafe for the children and the parents. Steps the government intends to take in this issue. What happens, Honorable Chief Minister? Honorable Chief Minister. Yes. In Balrat ki Zata, you have a 5 kilometer distance. They pick up the child from one place. When 5 kilometers is not over, that's why is over. So they can't drop them. I don't want them to cross the territory. Where you pick them up, just drop them. That's all. Yes. स्पीकर सर तांची रेस्ट्रिक्शन ज्या जितक्या किलोमिटराचेर ना जाल्यार दुसऱ्या इस्कॉलाची भुरगीं परत ते व्हरतात. ते ना हांवें म्हणलां हूंय पिकअप करता ते थिंगा ड्रॉप करपाचें. बरें आसा. Sri Venji Vegas. Because I rise to bring to the attention of a critical issue affecting all the rural communities. Panchayats are imposing house tax without proper consultation with Gram Sabhas
and violating section 153 of the Goa Panchayat Raj Act 1994. Because sir, जायत्यो पंचायत्यो काल एक कंप्लेन आसलें 200 रुपये हाऊस टॅक्स ऑन 2,500 केले. ट्रान्सफर फी आसा 25,000 25,000 स्पेशली सांताक्रूज पंचायत काल हांव गेल्लो थिंगा. ट्रान्सफर ऑफ फ्लॅट आसत न्हू, इफ आय वॉन्ट टू ट्रान्सफर 25,000 रुपीज पंचायती या पंचायत इज चार्जिंग. सो देर इज नो क्लॅरिटी. सो दॅट इज द हायस्ट. दिता मरे रिसिप्ट दिल्या Yeah, but there is no clarity. Receipt there is no clarity. We request to have some clarity because section 153 talks about 10% increase every 3 years. But 20 वर्स समज तुवें कांय केलें ना जाल्यार त्यो पंचायत आपल्या जाय तशें कोताय. आनी क्लॅरिटी ना कितकोन करपाचें. मुग्यान तुगे घरा प्लिंथ सेम आहा, बट तूं 200 पडटाले ते 2,000 केले, म्हाका 500 केले. That clarity is required. Yes. Cruz Silva, बसून घ्या, झिरोवर जाईल. Fear, Reserve. Yes. fear and anxiety in the mind of aspiring eligible candidates from OBC and ST category, as they are denied opportunity for getting admission into MBBS due to deliberate attempt of showing less number of seats under OBC and ST categories. In the state of Goa, the reservation percentage is 27% for OBC and 12% for ST. But the Directorate of Technical Education that handles the counseling rounds of MBBS admission has erred in applying the percentage and in showing less number of seats than entitled, thus denying the opportunity for professional education. At present, the total number of seats approved is 200, out of which 30 seats are for all India quota. Out of 170 seats, there should have been 46 seats for OBC, 27%, but prospectus for the year 2025 shows only 41. Similarly, for ST categories should have been provided with 20 seats based on 12% reservation for ST, but actual seats shown only 18. Speaker sir, the loss of 17 seats is a gross injustice on ST and OBC community. Surprisingly, the seat matrix for BDS dental shows seats for OBC and ST as per the correct percentage. By denying the rightful share, Directorate of Technical Education, which has been handling counseling session for several years, now has shown total insensitivity and contempt towards implementation of reservation. Speaker sir, the admission rounds are already started, but that should not prevent the authority from restoring the reservation category quota as per rules. Further, those responsible for this act of omission and commission should be taken to task and strict action should be taken. Because म्हाका एक एश्युरन्स जाय जे एज पर द OBC आनी ST कोटा MBBS तो जावपाक जाय, कित्याक 7 सीट्स तांकां लेस मेळटाय एज पर आतां 200 सीट्स. स्पीकर सर, हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता, लास्ट टायम तेच्यांनी जितके सीट्स आसले पळय न्ही, ही केसूय हायकोर्टात आशिल्ली, हायकोर्टाक तेच्यांनी दिल्या, तेज्या प्रमाणे हांवें आज सकाळी चॅक केला की डिटीन सांगला की आमी जशें हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिला ताज्याच प्रमाणे सीट फॉलो केल्या. जाता कितें म्हणजे यू आर काउंटिंग इट फ्रॉम द 200 सीट्स, इट इज नॉट 200. No, 200, 170. एक मिनिट, इट इज नॉट 170 ऑल्सो. हांवें ते चॅक केलें, ताचें कितें जालां की पयले 30 सीट्स जे आहा पळय न्ही, इट इज एन ऑल इंडिया मेरिटाचेर वता 70, आनी 70 सीटाच्या उपरांत ताचे जवळपास 170च्या उपरांत 15 काय 17 सीट EWSक वतात, ताज्या उपरांत काउंट जाता. स्पीकर सर, EWS 25% आहे OBC मेळपाक जाय, 12% ST मेळपाक जाय, out of 176. स्पीकर सर, हितूर खंयसरूच गव्हर्नमेंट इंटरव्हीन करिना. फाटले फावटी हायकोर्टात केस आसली, हायकोर्टात तांच्यांनी सबमीट केला आनी अकॉर्डिंग टू द हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे जाला सीट्स. Yes. Sri Alex Lawrence. Sri Vijay Sardesai. स्पीकर सर, हांव हे बजेटाक चिप्साचें पाकीट म्हणटकर मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिले की चवथीची माटोळी म्हणून. आतां चवथीचे माटोळीचो हो म्हजो 0 आवर मेन्शन. स्पीकर सर, attention of the house is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations, which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to Goans. स्पीकर सर, माटोळी जर बरी जातली, ही बजेटाची न्ही, चवथीची माटोळी जर बरी जातली जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमचे वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा, भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें, जाता कितें, तांकां विकतना
तांकां जागो ना म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदाउट चार्जींग फीज हे तांकां दिवचे नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युन्सिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतीक म्युन्सिपालिटीक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा की गोंयकारांची माटोळी बरी जावची म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्याक. स्पिकर सर हांव सगळ्या म्युन्सिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एग्जाम करचो ना टॅक्स म्हळ्यार कितें बसपाक ते लायले सोपो सोपोच तांकां बसपाक विदाउट सोपो आनी कितें आहा तांकां रोजा सर ना ना रोजा आसचे ते गोंयकार आसचे नाल्यार रोजा घेवन ना एक मिनिट ना ना एक मिनिट स्पिकर सर ना एक मिनिट आयका रोजा गोंयान लोक रोयतात एक मिनिट कितें जाता तें पळय गोंयकार जो विकता तो दुकानान विकता वो एक जाग्यार विकता भायले येतात रस्त्यार बसतात आनी तांकां ते सोपो फारीक करतात ते तांचेच माल विकतात सो हें जर तूं आमी स्वयंपूर्ण जातले आमची रोजांक घेवन जाल्यार ही स्वयंपूर्ण करपा खातीर तांकां कितें तरी इन्सेंटीव दिवचो पडलो की गोंयचो रोजा जो करता ताका विकपाक आमी सोपो लावचे ना म्हणून कितें तरी इन्सेंटीव नाका नाजाल्यार भायले आमी कम्पीट करतात आमी कामां रोजा न्ही माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना ना तें तुवें सारकें डायरेक्शन पळय मडगांव सोप्याचो मनीस बाउन्सर आहा तो उगीत तुवें हांगा दिले म्हणून आयकुपाचो ना घालून ब्लॅक घालून तो तुजो हाजो मनीस मनीस तो गुंड दवरल्या This house is drawn to a pressing issue of Vasco's. He was topi, दुसरी टोपी तुझी. Attention of the house is drawn to a pressing issue. गोंयकारांचो अन्याय केला तो आज हँडलूम यू कॅन टॅप कॅप टोपी घाल तूं येस स्पिकर सर ट्रेडिशनल वेश धारण करून येवपा खातीर कोणी हांगा हाडून हांगा बांदियाना घालून येयले तशें कितें आसा हांव तकलेक घालूंक मेळना ना जाल्यार कॅप घालून येतले बरी सनबर्नाचेर घालूंक मेळना. Because the attention of this house is drawn to the pressing issue of prime spaces in Vasco city being occupied by many rent-a-cars, thereby depriving the general public, office goers, shopkeepers and of people visiting Vasco of parking. Yes. Repeated requests to the RTO authorities to take strict actions have fallen on deaf ears. Also, buses in the main market near the municipality are parked haphazardly, blocking access to the morning office goers. Requesting Honorable Minister to intervene and give justice to the common people by taking strict action against these violators. Speaker sir, एकूच मिनटान आता Honorable Minister सांगला हांवें प्रत्येक टायम RTO ऑफिशियल्सांक हांवें 10 अजून सांगून अजून पर्यंत तांचेर एक्शन कांयच जायना. इवन कदंबा बसीस थोड्यो ब्लॉक करता आनी कशे पार्क करता. प्रायम स्पेसीस ज्यो आसा ज्यो रेंट कार्साच्यो आसा त्यो ठरावीक हांच्यो लायनीन लायिल्ल्यो आसा एक 50 गाडयो 60 गाडयो आनी जे ऑफिस गोअर्स वता नॉर्मली नाल्यार स्टुडंट्स आसता कोणीय आसता तांकां चान्स मेळना. मिनिस्टरा कडेन येस स्पीकर सर हांवें मान्य आमदाराक सांगला हांवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक लायला आनी सांगल्या परत येवन ते लायता आनी ब्लॉक करता. हे प्रॉब्लेम आज आख्खे गोंयान जाला. रेंट अ कार हुंय वचून पार्क करता. पयर मडगांव मान्य दिगंबर कामतान एक केस हाडली आमी रोखडे एक्शन घेयले. हिंगाय हांव रोखडे एक्शन घेता. विरेश बोरकर. विजय भवन म्हटलें की लोकलांक सपोर्ट करपा जाय तशेंच हें रेजोल्युशन तें आसा फुलकारांक सपोर्ट करपाचें. सो मातशें चियामान मातशें आयकून घेवचें प्लीज. हय मातसो थंय वच. So, attention of the House is drawn to the matter of urgent public concern affecting the livelihood of traditional Goan flower vendors at Mapsa Municipal Market. For the past 35 to 40 years, many local families have been engaged in the retail flower business at the Mapsa Market, contributing not only to the local economy but also to the cultural and religious fabric of the state. However, since the last few years, non-Goans have started carrying out illegal wholesale flowers trade
within the same retail market premises. This unauthorized wholesale activities has led to unfair competition, sharp decline in the income of local vendors, displacement of the traditional Goan families from their rightful space in the market. I urge the government to kindly give justice to our local flower vendors. Because Yes. sir, हा मुद्दाम मागता की ह्या फ्लावर वेंडर थंय होलसेल करतात. आता तर सांगले जी फुलां आसा ती रस्त्यार विकता आणि भितूर कोण येना. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्याक त्यांची एश्युरन्स Yes. दिवचे श्री- की हांकां न्याय मेळून दितलो आणि अशे होलसेल जो रस्त्यार करता हांगा जर हांव पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिता हे होलसेल भायले घेऊन जे रस्त्यार बसता पळय त्या सगळ्यांचे सीज कर म्हणून. येस हांकां रिटेल मार्केट आसा तो स्पेसिफिकली त्याका रिटेलाक दवरपाचो दुसऱ्याक होलसेल करपाक दिवचो. श्री युरिया रेमो Because our issues are raised, a very serious issue. Fear and anxiety due to acute shortage of beds at the South Goa District Hospital in the medicine ward, both male and female. Patients are treated on stretchers and wheelchairs. It is a pathetic scene and not befitting a district hospital. The government may take immediate steps to provide the minimum requirement at South Goa District Hospital. There are 2 floors vacant, but we are told that they are kept for the proposed nursing college. So because म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हिंगा temporarily provide immediate relief to patients and people in distress needing health care immediately. This is something which we cannot postpone for tomorrow. Because एक minute, आयचो गोवन पेपर आणि हेजेर clearly हेजेर बरयलो आहा की स्पीकर सर की patients are forced on to get treated on stretchers. Food poisoning कालच्या दिसाक एकल्या पेशंटा जाले young girl and because they were so आज सध्या एंटीबायोटिक्स दिताय व्हीलचेअराचेर स्ट्रेचराचेर मला धाडून दे हे चेक कर मातशें आनी ते नर्सिंग कॉलेज येत मोठ्या ते फूल कोर मध्ये दी तांकां डॉक्टरा मातशें हे लोक स्पीकर हे इम्पॉर्टंट इशू तुकाय लागता ते आनी थिंग हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांवें गेले जाल्यार सोंपचे पयलीं एक क्लियर कट सरकारान डिसिजन घेवंक जाय की बाबा आमी ते 2 फ्लोर आहा ते लोकां खातीर वापरतले बेड घालतले. नर्सिंग कोणेच केन्ना नर्सिंग कॉलेज मागू ना. हांव आमदार जावन 13 वर्सां जाली हांवें केन्ना मागूंक ना कोणें मागूंक ना. हे बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचे तकलेंतले एक हे संकल्पना ताची. ताणें नर्सिंग कॉलेज आतां नवें मेडिकल कॉलेज कोणें मागला हे आमी मागिल्लें हॉस्पिटल पेपर दी ना कॉलिंग अटेन्शन दी. स्पीकर सर हांव इन्स्ट्रक्शन दिता डायरेक्टराक आतांच. व्हेरी गुड काय आन्सर दिवं ना रे कॉलिंग अटेन्शन दे रे तुजें. 0 वर दी सॉरी पेपर दी म्हाका तूं. माननीय मुख्यमंत्री पेपर्स टू बी लेट. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper showed against my name in today's list of order. येस नेक्स्ट पोस्टपोन ना माझे आसा माझे आसा Mavin. माझे आसा because I lay on the table of the house the paper shown against my name in today's list of business. चांगलं मरे सांगला रे चांगलं Mavin म्हटलं रे. येस Calling attention. येस कॉलिंग अटेन्शन काल म्हणलं तर पोस्टपोन कॉलिंग मानला अटेन्शन न्ही? श्री कार्लोस फेरेरा. Speaker sir, I rise to respond to calling attention by the Honorable MLA Sri Carlos Ferreira regarding the present congestions and parking difficulties being faced at the Mapsa court, especially at the additional district court located above the Bagaidar and the Mapsa civil and the criminal court. Sir, the government is very much aware of the inconvenience caused to the lawyers, litigants, witness, and the other stakeholders, and due to the limited space and the lack of dedicated parking facility in these premises, ensuring the proper infrastructure and accessibility is essential for the smooth functioning of the judicial system. To address this concern, and I would like to bring the attention of this House the following measures being undertaken.
a new district and session court complex at Medshe Tiswadi Taluka. The newly constructed district and session court subordinate courts complex at Medshe has been completed and was inaugurated on the 19th of December 2024 or 19th of October 2024. It has become the functional from the 10th of March 2025. The complex houses the 19 courtroom and equipped with the modern infrastructure and has been built up on a plot measuring of 20,091 square meter. As of now, the 11 courts with the jurisdiction of the Panji have already been shifted and have commenced the operations at the Medshe Court complex. It is expected that all the remaining district courts in the North Goa will be eventually be shifted there. The building is comprises of the 5 floors and at the ground floor and including the still parking, and which provides the substantial relief from the parking constraint. Shifting of the court from the Mapsa to Medshe complex. The government has entered into the lease agreement with the other owner of the Raj Ronak building and situated above the Bagaidar Bazar, and for the temporary accommodation of the 2 courts and the 2nd and 3rd floor of the premises, and the lease of the 2nd floor expired on the 31st of December 24 and lease for the 3rd floor is to be the expired on the 8th of December 2025. The long-term plans to shift these 2 courts. जायता मरे कि आवाज बारीक जाला रे shift of these 2 courts and along with the third court it is currently operating and to the newly constructed Medshe complex. Necessary space has already been earmarked and for this court and within the North Goa District Court complex at Medshe, Tiswadi, Goa. The issue of the congestion and the lack of the parking at the Mapsa court, especially about the Bagaidar Bazar, and will be substantially mitigated after the shifting of the court. Interim measures to alleviate the congestion and parking. The police department will be requested to depute the traffic police personnel during the peak hours to manage the vehicular movement and to ensure the smooth traffic flow in the area. The Mapsa Municipal Council will be requested to demarcate the suitable parking slot in the vicinity of the court complex. Second, identify the suitable land parcels and for the development of the additional parking facilities to meet the current demand. Speaker sir, I would like to ensure the House that the government remains committed to improve the judicial infrastructure, addressing the concern to all the court users. The steps being taken and will ensure not just short-term relief but the long-term relief and sustainable solution to issue the congestion and the parking at the Mapsa court. Honorable Speaker, in this calling attention was specifically थोड्या दीस फाटी आमी एक व्हिडिओ पळयल्लो आदवोगादान गाडी पार्क केल्ली मोदे आनी 3 वरांक ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आनी यू कांट ब्लेम हिम बिकॉज ही हॅड टू रश फॉर अ कोर्ट मॅटर. Parking is available. Honorable Chief Minister, there is parking available in next to that complex. That's not being done properly. Bagyada, there are people who are selling plants on the road. We got to get them removed. So many times complaints are made is not being removed. And then what happens is there are schools in the vicinity. Mapsa municipality opposite parking tingaina, and that is why we are having it's a main junction and Bagyadara that people come for shopping and there's no place. It will be grave injustice if you want to shift Mapsa district courts to Panjim. Mapsa is the hub for North Goa. Bardes, Perne, everybody is getting all these jurisdiction of the Mapsa court is of these areas. So if you shift that, people will have to travel all the way to Panjim. So only a request as a stopgap measure. If some arrangement can be done in the building around there's parking space, building area next to the court also there is parking place. If you can ask the municipality to organize with your local police outside the court building, civil court, and there is place. Only you have to make sure it's organized properly. Near the Bagyadar, as you have mentioned, you will direct the traffic police. So I only request, please make sure that this is being done. But don't shift the district courts right now without taking lawyers into confidence. Okay. Shri Praveen Shet. Shri Rudolph Fernandez. सर बाबा एक कोर्ट आता आमच्या ऑनरेबल MLA हाडलेलो आहा आमचो कालूस फेर्राक बऱ्यालो बरो पॉयंट हाडला कित्याक पेडणेच्या लोकांक आनी आमचे मांद्रेचे ते सायडीच्या लोकांक आमचे मेरशेत हाडलेले म्हाका दिसता तेंकां पयस जातले लागच्या लागीं तर केले जाल्यार तेंकां बऱ्याक पडटलें थिंगासरूच एक कोर्ट घालून थिंगा त्या लोकांक चड बरें जातलें. Wenzy Vegas? No. Wenzy Vegas? No. Deputy Speaker Sri Joshua D'Souza.
Honorable CM, Yes. I believe there was a proposal for this rebuilding of this court when Honorable Minister Law Minister. Nilesh Nilesh. Kabral was holding that position. So I think portfolio tejagade halle tanna. So I believe there was a new identification of land, if I recall, or reconstruction of the court in that same premises. आणि सरकाराचं Any हांव verify करता आणि त्यानुसार कितें तें ठरयता whatever the decisions we'll discuss with them also. And according to that we'll take the decision. निलेश काब्रा. पहिला स्पीकर सर फक्त एक हांव मातशें रिक्वेस्ट करता सीएमा कडेन ऑलरेडी इतलो खर्च केला 19 ऑक्टोबरान इनॉग्रेशन केलें 11 कोर्ट ते शिफ्ट जाले उरलेले 7 कोर्ट शिफ्ट जावना म्हणजे आता ऑलमोस्ट ऑक्टोबर फुटून 2025 ऑक्टोबर जातलो 1 वर्स लागता शिफ्ट करपाक स्पीकर सर म्हजें रिक्वेस्ट आहा बेगीन करचें पूण तो ऑनरेबल कलीग म्हजो म्हापसाचो आमदार जोसफ बाबान सांगला की सकयले कोर्ट थंय दवरपाचें केल्लें आहा स्पीकर सर हे वयले कोर्ट सेशन कोर्ट आहा ते ऑलरेडी प्रोविजन केल्लें आहा सगळे इतले खर्च मोडला स्पीकर सर सभागृहाचे कामकाज एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता बेगिना बेगीन करचें कित्याक 1 वर्स जातले कोर्ट इनॉग्रेट केल्या आनी अजूनही ते उरलेले कोर्ट वचना सेशन कोर्ट ते मातशें रिक्वेस्ट करता बेगीन कर म्हूण गिरीश बोरकर. सर हो एक जेन्युइन इशू आसा आनी स्पीकर सर हांगाच न्हू कडेन आसा आनी हो एकदां आमी स्पीकर सर मांडलेलो हांव मागता सीएमा कडेन की पार्किंगाक लागून पार्किंग कंजेशन ऑल ओव्हर गोवा खंय खंय जाता तेजी एक रिपोर्ट करची आनी ती रिपोर्ट करून कशें सोल्युशन हाडटले तातूंत एक टास्क फोर्स जावं सेल एक घालचो जितून कशें आमी सोल्युशन हाडटले कित्याक प्रत्येक कडेन हो इशू चालू आसा स्पीकर सर सो हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा कडेन डिमांड करता की तेणें हें इम्प्लिमेंटेशन करचें. श्री संकल्प वामनकर तुझे आसा ना माननीय मुख्यमंत्री रिप्लाय दिवपाचें आसा जालें येस ओके. जे डिसायड करता म्हणजे निलेश जोशुआ आनी कालूस बापूय उलयला बट एक्चुअली प्लॅनिंग जें आशिल्लें कोर्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या सरकारान म्हणजे जेन्ना CGI आयल्लो पळय न्ही तेन्ना तो म्हणपालो की तुमची डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचीच बिल्डींग कंप्लिटली हायकोर्टाच्या पेक्षाय मोठी जाल्ली आसा तेणी एप्रिशिएट केल्या आमची ती बिल्डींग बांदल्या ती बी इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डींग सगळे कोर्ट एकी कडेन येवपाक जाय म्हणून बट ताणें मांडला हांव सगळ्यांक एकदा विश्वासान घेवन वॉट एवर वील टेक द डिसिजन वॉट एवर द बेस्ट. नेक्स्ट कॉलिंग ऑडिशन श्रीमती दिव्या राणे. CBI court goes there to Mercedes, just not a problem. I'll check how but other jurisdictions for district court in Mapsa, don't remove that from me. I'll check with yes श्रीमती दिव्या राणे. Speaker, sir, the fear and anxiety in the residents and shopkeepers of the Donmad area in village Panchayat Keri in Pariya constituency due to the alarming rise in thefts. In the last 2 days, 5 shops have been robbed. Just 2 days back, another shop has been robbed, and where the thieves broke in by removing the roof tiles. Around 20 days back, a busy residential area, the thieves broke in, and around 8 p.m. and gold ornaments were robbed. It's observed that the police and traffic officials at the Keri checkpost, which is the entry point to Goa, are actively stopping vehicles, but there's no visible effort to protect the residents from criminal activity. There's lack of night patrolling. Not a single thief has been caught so far, and the local community is losing trust in the police ability to ensure their safety. I request the Honorable Chief Minister to please identify and apprehend the culprits involved in these thefts. Swift action needs to be taken to restore public confidence in law enforcement and intensify night patrolling and surprise checks in the Donmad and other areas of Sattari Taluka. Speaker sir, on 5/8/2025 at 10 hours, received the information at the Valpai police station. The theft has occurred in the shop situated at the Donmad Keri Sattari. According to the staff of the Valpai police station, visited the scene of the crime and noticed that the total 4 shops were opened by the unknown person. Further conducted inquiry with the shop owner, and all the 4 shop owners disclosed that 4/8/2025 they had closed their shop on their usual closing timing of on 5/8/2025 morning hours. They noticed that their shop broke open by the removing the roof tiles. All the shops were verified, and it was found that no any article property was stolen from the 3 shops. However, from the 1 shop, either wine store, total 5 bottles of the Old Monk liquor worth of rupees 1,100 have been stolen.
Accordingly, the FIR have been registered white criminal number 49/2025 with 331, 330, 331, 3, 331, 4, 305 Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 against the unknown accused person. During the course of the investigation, CCTV camera were located and verified in the surrounding vicinity. Also, the various local persons were contacted and interrogated for getting the clue, but no any fruitful information has been revealed. The re-verifications of the incident of the migrant and the other person residing in that vicinity of the Donmad Keri is also being conducted. The Valpai police have deployed the picked at the police staff in their order to intensify the patrolling. So, also the robbed vehicle and the beat staff are directed to performing the night patrolling in the said area. Supervisory officer are also directed to visit area during the night patrolling. Further, one of the recently flagged off robot vehicle has been deployed in the jurisdiction at a Valpai police station. Efforts are in progress to nab the accused person and to detect the case. During the current year, from the 1/1/2025 to 3/8/2025, the total 48 burglary cases have been registered across the state of Goa and showing the significant decrease compared to the 74 cases registered in the previous year from the 1/15 to 3/85. And this reflects the reduction in the burglary cases from the 35% in the state. Similarly, the State Police Control Room has reported the notable decline in the number of the calls, 12%, and during the first 4 months of the year 2025, compared to the same period during the 2024, shown the chart below. These drops in the incidents enhance the public safety, improved response mechanism, and effectively patrolling across the state. Speaker sir, आमची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाता तितके बेगीन जो कोणी हे केला ताका जाता तितके बेगीन आमी धरतले हाजे हांव एश्युरन्स डॉक्टर देविया राणे हांकां दिता. थँक्यू स्पीकर. माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन इतलेंच मागता की मातशें बिकॉज केरी जे चॅकपोस्ट आसा इट्स अ एंट्री पॉयंट टू गोवा, सो थंय इतली वेहिक्युलर मुवमेंट आसता आनी लोक खंयच्यान ऑल ओवर दे एंटर गोवा थ्रू केरी. सो हें मातशें हालींच जावपाक लागलां चडच. फाटल्या साली लास्ट मंथ सालेली बी होणा पंचायतींनी अश्योच चोरी जावपाक लागिल्ल्यो. सो मातशें चोरी मातशें हे चडच जावपाक लागल्या. आय डोंट नो द रिजन. फक्त हांव मागता तुमचे कडेन की नायट पेट्रोलिंग मातशें तुमी इनक्रीज करात आनी मातशें पुलिसांक सांगात जात तितले बेगीन मातशें. स्पीकर सर, ही चोरी जाल्या ती ओल्ड बॉंकची जाल्ली आसा. हाजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायला की म्हणजे स्पेशली म्हणजे सोऱ्याच्यो भांगरी चोरले. जस्ट 20 days back हे जालें ओल्ड मॉंक आनी वायन, पण 20 दीस फाटल्या दिसाची चोरी सालेली जाल्यार ती खबर आहा म्हाका. तेजेर तांकां ऑलरेडी आमी धरले. तेतूंतल्या 2 जाणांतलो एकटो मेळ्ळो, एकटो आसा तेच्यांनी ठरोवन ती भाड्याक जाले थंय. स्पीकर सर, हे थंयसरले लोकल ज्यांच्यांनी भाड्याक रुमाक रावताली तिका ठरोवन तिच्या घरांतल्यान वचून पळोवन तिका बांदून घालून तेचेर आपल्याक बुरखो बीन घालून तांकां दोगांयकू आमी ऑलरेडी धरले. त्या खातीर तांकां ऑलरेडी डिटेक्ट जाली. काही लोक म्हणजे अशा पद्दतीन हे ठरोवन करून ही चोरी करतात, बट तांकां अशा पद्दतीच्यो नॅप करप सुरू आहा. स्पेशल सर, हांकां म्हणजे अशा पद्दतीच्या लोकांक धरप हे ऑलरेडी सुरवात. मातशें नायट पेट्रोलिंग वाडयात. नायट पेट्रोल आतां रोबोट व्हेकल दिली तुमकां. दोनमाड एरिया कडेन एक गाडी दवरली जाल्यार स्पीकर सर करपाक लायता. बरयला हांव ना तो कोण ना रे, ते पयलींच आपलेले ते कट कर. उलोवपाचें कोण ना रे तू तेका तुका उलोवपाचें तूं उलय. केरीचेर वचपाक यो मरे. दोन माडा कडेन खबर आहा मरे. आज बारीकसो जो शॉर्टेज, मेन रीजन इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड देयर इज शॉर्टेज इन Valpai police station also, shortage of staff. आना इशू अशें आसा स्पीकर सर की मंत्रीलो रिप्लाय आतां ओल्ड मॉंका 5 बाटल्यो चोरपाक 5 बाटल्यो चोरपाक टायला मुखार वचून हें करता. ही परिस्थिती इतली गंभीर आसा. सेम स्पीकर सर, एक एग्जांपल कुंकोळे 5 to 6 days कंटिन्युअसली हे ग्रुपान येता आनी पुलीस पेट्रोलिंग जे पट जावपाक जाय सामाव इज फेलिंग. हे स्टाफ तुवें जे पट सांगला बेगीन घेवचे. आनी आज सगळ्या भागांनी हो इश्यू आहा लॉ अँड ऑर्डराचो. खास करून हे थेफ्ट केसीस वाडटा, सो म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घाल. मेन म्हणटे पुलीस स्टाफ तुगेले जे आख्खे गोंयभर शॉर्टेज आहा तांकां मातशें भर सारकें. तुवें ते कुंकोळे दीत म्हणून अजून धाडलें. जाता 17 तारीख 17. Honorable Chief Minister, this question about migrants etat and you're doing tenant verification. Can I make one suggestion? One suggestion.
share that data with the panchayats and municipalities. Okay, we'll share. Yes. Because then they know who is coming and then this kind Actually, of... panchayat should share with us. कारण ते ते दिनात. बरेच जण भाड्याक रावतात ते त्यांच्या ते दिनात. पंचांनी खबर आसपाक ते जाय. टॅक्स फारीक कोतले आम्ही शेअर करता. Yes. दितो. तेच म्हणटा. नेक्स्ट कॉलिंग पंचायतीचे काम आमकां दिवपाक जाय. लंच घेऊन घे मग आन्सर मागीर करूया. Call out करा. एक कॉल आउट कर. मागीर 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 करूया. मागीर येस. एक निवेदन कर सगळ्या सभासदांक की आता आज हँडलूम एक्झिबिशन जे आसा न्ही ऑपरेशन आशिल्लें खरें एक्चुअली. कॉल आउट करा न्ही. कॉल आउट कर. 1 मिनिट उरला. Insecurity of flat owners in housing societies without proper conveyance. Attention of the House is drawn to the problems faced by the owners of premises in buildings or housing societies with titles hang on an agreement of sale without final conveyance in favor of the builder or developer in favor of the purchaser or the society in respect of matter prior to enforcement of RERA Act 2016, thus leaving the owners without perfect title and facing several difficulties. The steps the government intends to take in this regard. येस. सगळ्या सभासदांक एक निवेदन करता की आमच्या PAC हॉलांक आमच्या रुमांक हँडलूम एक्झिबिशन भरलेलें आसा आनी आमी सगळ्या सदस्यांनी एक्झिबिशनाक विजीट करची अशी विनंती करता. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.